पोलिसांक आणि होम गार्डांक सोडल्यार खाकी दुसरे कोणाक यूज करूंक ना करता जाल्यार ते इलिगल. आतांचे ड्रायव्हिंग खंयच्या मापान आसता, स्पेशली एक्सप्रेस बसां, टिप्परां, बायकां, टू व्हिलरां कशीं येतात म्हणून फाल्यां कालें जाल्यार डिपार्टमेंटांत तांकां कांय मेळना. तीं भुरगीं तीं हायवंतां तांकां हाताक धरून क्रॉस करतना देव रेड्डे मालपाक म्हाका गॉड ब्लेस यू म्हणटात न्ही, अशें तितलें व्हडलें एवॉर्ड जाय गे. करेक्ट. ट्राफीक मेन कोण हें ब्लॉक करचें म्हणलें पयलें. करेक्ट. पोलीस ब्लॉक करतात गे, राजकीय प्रतिनिधी ब्लॉक करतात गे, या लोक करतात गे. 3 क्वेश्चनां. हांगा पळया तुमी 2 लॉरयांच्या 2 बसांच्या मदें मुखार एक भुरगें, फाटल्यान 2 भुरगीं, घोव ड्रायव्ह करता, फाटल्यान बायल मनीस, ताच्या येदो व्हडलें बॅग काडून तो 2 गाडयांच्या मदल्यान घेवन तुमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी खंय कोण स्टार्ट करता. एकच कानून स्ट्रिक्ट करी. कानून स्ट्रिक्ट म्हळ्यार पेनल्टी अशी आसाची की ताणें नेक्स्ट डे की घालतना ताची चिंतिची लायक बायल्या गावापरी. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. आता घरांनी सगळ्या कडेन वेकलां आसात. काही नाजाल्यार एक 2 व्हिलर मनीस सगळ्यांच्या घराक खंडीत जावन आसता. पूण ही वेकलां काडून मार्गाक देंवचें म्हळ्यार मात्र एक टेन्शनाची गजाल. तें आमचे नंतूर सर्कल, केपीटी वा हंपन काडटा वचून येवचें म्हूण सांगल्यार एक वेकल काडून जिवार येता. बँगलोरांत ट्राफीक सडला, कोणी ट्राफिकाचे रुल्स फॉलो करनात, ताचे वयल्यान रोड सगळ्यांनी खोंडून घाल्यात. अशें पुरा म्हणटा आसतना एक वेकल काडून भायर वचून भितर येवच्या भितर मनीस हादा जाता. आनीक काल्याक हें ट्राफीक सडलां, काल्याक लोक ट्राफिकाचे रुल्स फॉलो करना. आमी एक मार्गार वेता आसतना कालें पुरा करीचें म्हणल्या विशयाचेर आयचो आमचो एपिसोड आसतलो. आनी हाचे वयर उलोवंक आमचे सांगाता आसात फाटल्या 3 वर्सांत हांव बेस्ट ट्राफीक वॉर्डन इन मँगलोर म्हणलें एवॉर्ड जिखून 12 वर्सांत हांव एक बरो ट्राफीक वॉर्डन जावन आपली सेवा दिवन आसो गांवांत बज्जोडीचो मानेस्त फ्रांसीस मॅक्सिम मॉरिस आमचे सांगाता स्टुडियोंत आसात. पयल्यान पयलें सर आमच्या विक्षका तर्फेन मानेस्त मॅक्सिम मॉरिस तुमकां हांव ह्या स्टुडियोक स्वागत म्हणटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. येस, तुम्ही पदवाच्या सायडीन पदवा इस्काल वा पदवा कॉलेजा सायडीन गेल्यात जाल्यार हांकां तुमी खंडीत जावन पळयलां. आनी कोडयाळकारांक समेस्तांक हांचे वळख खंडीत जावन आसा म्हणून म्हाका गोत आसा. कित्याक तांणी साबार प्रोग्रामांनी पार्टिसिपेट केला. हांगासर कार्मेल स्टुडियो तावन एक 4 वर्सां पयलीं तांणी एक इंटरव्यू तांचो आमचो जाल्लो. तशेंच साबार पेपरांनी जावन दी सगळ्यांनी तांचे वळख लोकांक खंडीत जावन आसा. आनी बज्जोडी फिरगसगारांक तशेंच कार्मेल गुड्या कोण पुरो येता तांणी खंडीत जावन राज्योत्सव प्रशस्ती तांकां मेळ्ळ्या. तशें म्हणटा आसतना येया आज तांचे लागीं आमी उलया. तर पयल्यान पयलें मॅक्सिम बाब हांव तुमकां परत आमच्या स्टुडियोक स्वागत म्हणटा. कशें आसात तुमी? बरो आसा. देवाच्या दयान येदोळ म्हणसर लोकांच्या मागण्यांत आनी देवाच्या दयेन इतलो बरो आसा. ओके. तर तुमी आज फुल युनिफॉर्मार हांगासर आयलात. तर हांवें पयलें दुसरें कालें विचारचें पयलें युनिफॉर्मा विशयान म्हाका इल्लें सांगतात की हें युनिफॉर्म 1995 कर्नाटका सरकार SM कृष्ण आसतना अख्ख्या कर्नाटकाक हें ट्राफीक वॉर्डनाचें युनिफॉर्म अधिकृत जावन सँक्शन जालां. अख्ख्या कर्नाटकान खंय आतां मैसूरू, हुबळी, बँगलोरू, मँगलोरू आनी इतर जाग्यांनी खंय ट्राफीक वॉर्डन ऑर्गनायझेशन ह्या स्क्वॅड कालें जाता जाल्यार तांकां अधिकृत जावन व्हायट शर्ट आनी ब्लू पॅन्ट काकी यूज करूंक ना. ओके. कंपल्सरी काकी यूज करूंक ना. इवन पोलिसांक आनी होम गार्डांक सोडल्यार काकी दुसरे कोणाक यूज करूंक ना. करता जाल्यार ते इलिगल. ओके. मागीर थोड्या संदर्भार युनिफॉर्म उबडलें सुकोना या थोड्या संदर्भात तांकां विशेष तराची ड्युटी घालतना डिपार्टमेंटाच्या अनुमतीन मात घालये शिवाय अदरवायज तांचें युनिफॉर्म हें आतां कितें हांवें वेअर केलां तें अधिकृत युनिफॉर्म. कित्याक म्हळ्यार इवन आतां अख्ख्या मँगलोरान जावन दी फ्लॅटांच्या सिक्युरिटींक सयत काकी युनिफॉर्म ना. ओके. मिसयूज करतात म्हणल्या खातीर. ओके. त्या खातीर होम गार्ड्स आनी पुलिसांक सोडल्यार काकी यूज तर विदावट काकी म्हळ्यार ह्या युनिफॉर्मार आमकां ट्राफीक वॉर्डनाक. ओके. पूण थोडे पुटे साबार पुटे पळयलां थोडे हांवें म्हळ्यार तांय पोलीस न्ही पूण जाल्यारय व्हायट शर्ट काकी पॅन्ट घालन आपूण ट्राफीक वॉर्डन म्हणल्यार बरी थोड्यांनी पोस्ट म्हळ्यार सांगचें हांवें पळयलां. तशेंच एक ट्राफीक वॉर्डन म्हूण सांगल्यार एक लिगली
आयडी मेळिल्लो एक ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणून सांगल्यार ताका कळले पुरा हे आसात पॉयंट्स आसात म्हळ्यार कळले पुरा पळोवन आमी तो एक लिगल ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणून आमी समजून काण घेता कित्याक आमच्या थोडे पुटी लोकांनी येवन मिसगायड करचे आसा म्हळ्यार म्हाकाय ऑथॉरिटी आसा म्हणून सांगून सो एक लिगल ट्रॅफिक वॉर्डन जाय जाल्यार ताका प्री रिक्विजिट्स वा ताका कळले अंश आमी मोतीन काण घेवचे पडटा. आतां एक ट्रॅफिक वॉर्डन जायचे म्हण जाल्यार पयलें घरच्यांचे अनुमती लेटर जायचे. आतां स्पाउज ओके आतां तो इट इज अ मॅरीड जाल्यार ताका ताच्या मिसेस बायलेची और तांच्या घरच्यांचे म्हळ्यार म्हज्या घरच्या पर्सनान ट्रॅफिक सेवेक वशेत ओके आनी ट्रॅफिक सेवांत हे आमच्या स्वा कुशेन आमी जॉयन जावचे ओके हाका कसलेंत डिपार्टमेंटांत हांव सांबाळ ह्या कलय आमकां ना खंयचेंच ना आनी अधिकृत म्हूण कळाचें जाल्यार एक आमी आमचें सगळें एड्रेस प्रूफ आनी बरें दिवन घरच्या अनुमतींत आमी रजिस्टर करूंक ACP ऑफिसांत ओके आमचे 2 फोटो आमचे आधार कार्ड आनी आमी दिल्ल्या कुडलें आमकां लक्ती जाल्लें खंयचें टेरिटरीक लक्ती जाल्लें स्टेशनांत आमचें व्हेरिफिकेशन जाता. ओके हाचें तें कालें हाच्या नांवार एलिगेशन आसा ओके. की ह्या कालें दुसरें कालें कित्याक म्हळ्यार अपवाद आसून ताणें डिपार्टमेंटाच्या अंडर सेवा दिवंक जायना करेक्ट हय आनी 18 वर्सांच्या वयर आनी 55 वर्सांच्या सेकेल्यांनी कोणेय हाका जॉयन जावं ओके वार्डन जावन आनी अधिकृत ID मेळचे जाल्यार ताणें मिनिमम 2 वर्सां सेवा दिवन आसाचे ताणें ताका परीक्षा करता ताचे तावन कालें एक कालें एफेक्ट येता गे तो कसो बिहेव करता ताचें एटिट्यूड कशें ट्रॅफिक सेवा वेळार आतां लोक ताचे कडेन गलाटो करता जाल्यार तो हांव तांचे कडेन करता गी या कितें म्हळ्यार ते पुरो खबर मिसयूज करता गी ह्या कालें म्हणून फायंड आवट करतात. आतां हांव ड्युटी करचे कडेन रिक्षा पार्क आसता या अंगड्यो आसतात या कोणी बसां वचून येवन आसतात सगळे ते सर्वे करतात एक तें पुरो करन तुका मागीर ताचें तें कांय ना आनी प्रॉम्प्ट जावन विदावट फेल तो येवन ड्युटी करता म्हण जाल्यार थल्या मनशाक मागीर ते ID प्रोवायड करतात. ओके न्यूली जॉयन जातल्यांक डायरेक्ट पॉयंट म्हूण दिनात. ओके तांकां पुलिसांनी खंय सेवा दितात थंय एसिस्ट जावन कित्याक म्हळ्यार तांकां काही माहीत आसना करेक्ट मार्गा मदें आजकाल तुमकां गोत्ता आतांचे ड्रायव्हींग खंयच्या मापान आसता स्पेशली एक्सप्रेस बसां टिप्परां बायकां 2 व्हिलरां कशीं येतात म्हणून फाल्यां कालें जाल्यार डिपार्टमेंटांत तांकां काही मेळना. ओके सो आमकां पयलेंत सांगतात निमदो सेफ्टी फस्ट आमची सेफ्टी पयलें देखून आमी मोदें वेचें तो खंडीत ब्रेक मारता म्हणून ओवर कॉन्फिडन्स वचून ताका धडाल्ला रावोवचें ते कशें रावयचे इमिडिएट रावोंक ना गॅप आसतना मस्त पयस आसतना हातूंत रावयचे आनी सिस्टम कशें स्टॉप दिवचें कशें हें करचें पुरा आमकां ट्रेनींग आसा. ओके ट्रेनींग दितात ताच्या उपरांत एसिस्ट जावन घालतात मागीर इज वेल ट्रेन्ड एबल म्हण जाल्या उपरांत इंडिविज्युअल पॉयंट्स जातात कशें आतां हांव करता तशें पॉयंट करतात. आतां हांव 2002 इसवेंत हांव ट्रॅफिक वॉर्डनाची सेवा दितालो पूण ते दाळा ऑर्गनायझेशन या स्क्वॅड म्हणलें नातलें ओके अधिकृत जावन नातलें 2015 हें स्क्वॅड म्हणून ओपन जालें तें मागीर ऑर्गनायझेशन म्हणून कन्वर्ट जालें तशें जाल्ल्यान ते दाळा हांव आजून म्हणसर आतां 10 वर्सां हांव अधिकृत हांव सेवा दिवन आसा. सुरू 3 वर्सां हांवें नंतूर सर्कलार दिल्लें कित्याक म्हळ्यार नंतूर सर्कल मस्त व्हडलें आसलें ते दाळा करेक्ट हय पदो असो पॉयंटच नातलो ताका एअरपोर्ट पॉयंट म्हणटात ते दाळा मस्त जाणांक फ्लायटां पुरो सुकतालीं त्यामुळे नंतूर सर्कल आनी केपीटीन इतलें ब्लॉक जातालें थंय एअरपोर्टाक पदवा कडेन वचूंक कोणी डिवायडर ओपन दवरून रावयनातले. सो 3 वर्सां जाताना 2017 ते दाळाचो ACP तिलक चंद्र म्हणून जंटलमॅन तो ताणें म्हज्या कडेन विचारलें तुका हांव नवो पॉयंट करता तुका करियत गी म्हणून जायत म्हणून सांगलें. सो 2017 सप्टेंबर 28 पदवा हायस्कुलाचो पॉयंट इनॉग्रेट जालो. ओके आनी त्या दिसता न्हू आज म्हणसर त्याच पॉयंटार हांव आतां 8वें वर्स ओके हांव थंय स्टील सेवा दिवन आसा. ओके आतां तुमी 8 वर्सां हांव पदवार आसात पूण 2000 इसवेंत म्हळ्यार ऑलमोस्ट 25 वर्सां हांव म्हळ्यार वॉलंटरीली बट 10 वर्सां हांव तुमकां एक लिगली अधिकृत जावन तुमकां हें मेळ्ळां म्हणून. तर म्हाका एक सांगा तुमी अर्ली एक काम करी जें म्हूण सांगून तुमकां काल्याक आयलें कित्याक म्हूण सांगल्यार
मुझे प्रॉब्लेम नाही सांगून सगळे बसले बरे तुमकां बस येत आसले बट त्या एका जाग्यार त्या नंतर जेन्ना एक प्रॉब्लेम आसा हांव जावन कितें समाजा खातीर करता म्हणून सांगून हे एक तुमकां मोती खाल्याक आयलें येले काम करीचें म्हणून कित्याक आयलें? एक्चुअली म्हजें प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग. हांवें 1990 म्हणसर तें करन मागीर मस्त कॉम्पिटिशनांनी सुरू जालें. कारणांतरा खातीर हांवें तें काम रावयलें. 1991 येता न्हू हांवें म्हजें ओन स्कूल ट्रान्सपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट केलें. ओके. भुरग्यांक सकाळीं व्हरचें आनी सांजे हाडची वृत्ती हांवें स्टार्ट केली. ती आतांय नाव इज द 34th year. स्टील कारांत आयिल्ल्या 18 भुरग्यांक 1000 जालें. ओके. 1000 जाल्या 3 पेरंटाची भुरगीं आतां म्हज्या कारांत येतात. ओके ओके. स्टील आतां तित्त वृत्ती करनासा. हांव भुरग्यांक व्हरनासतना त्या दळा पुरो मँगलोरांत डबल रोड कॉन्क्रिटांनी जावन आसलें सिंगल रोड. करेक्ट. त्या दळा 2, 3, 4 इस्कलांची भुरगीं करतालो हांव. ताळी इतली ट्रॅफिक नासली. रायट. हय तशें जाल्ल्यान ह्या भुरग्यांचे पुरो ट्रॅफिक करतना स्पेशली अग्निसा कडेन तिशिल्यान स्पेशल स्कूल KG इशिल्यान डिग्री तावन वयर मुसर प्रायमरी म्हणून व्हडलें युनीट तें तेरेजा 1996 ओपन जाला मात त्या दळा. सिंगल रोड आहलो लोक पाप क्रॉस करूंक इतलो दडबडटालो थोडा पुलीस फोर्सी उणें आसलो. अशें चिंतलें आतां म्हजें इस्का ट्रीप जाल्या उपरांत थंय बेंदूर रिक्षा पार्कांत हांव रावतालो. तशें जाल्ल्यान हांवें चिंतलें खालें म्हणयाक कित्याक एक म्हजी हांवें एक ल्हानशी एक आळिल्ली सेवा म्हणटात ताका तशें दिवन वचो म्हूण चिंतून हांव म्हजें वृत्ती भुरग्यांक पावून जाल्या उपरांत इस्काल सुरू जाता म्हणसर भुरग्यांक ह्या कुशीन जावन त्या कुशीन त्या इशिल्यान स्पेशल स्कुलाची देंवतालीं तिशिल्यान प्रायमरीची देंवन हांकां तिशीन तांकां इशीन क्रॉसींग करचें हेल्प हांवें स्टार्ट केलें. ओके. त्या डिवायडर नातलें आनी डबल कॉन्क्रीट रोड जावन येतलें. तशें करनासतना फस्ट करतना तुमकां कोत्ता सोसायटीचे अडकळ आनी एब्यूज करचें आनी इल्लेशें एका तरेचें इन्सल्ट टायप करचें तें आसता देखून हांवें तें गण्य करूं ना. मागीर म्हाका सवय पडली लोकांक कळ्ळें हें बरें काम आनी प्रमाण तशें करनासतना 2015 ताणें हें ओपन केलें त्या दळाचो ACP ಉದಯ್ ನಾಯಕ್ ತಾನೇ ಮೋರೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಇದು ಸೇರ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಒಂದು एक व्हॅल्यू येता म्हळ्यार तूं एक अधिकृत जावन ऑफिशियल तुका एक हें मेळटा देखून तूं तशें मागीर हांव 2015 डिसेंबरांत ACP ऑफिसांत जॉयन जालो. ओके. हय तें हांवें कितें म्हळ्यार आतां जॉन ऑफ कॅनेडी म्हणटा अमेरिका तुमकां कितें दिता म्हूण तुमी सांगा तुमी अमेरिका कितें दितात देखून म्हज्या घरा एक हांवें एक बोर्ड घाला कोणी आयल्यार तो फस्ट भितर इकतनांत ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ವೈ ದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲಿ ಈ ಜೀವ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿ. आता जेजून कितें म्हळें तुमी संवसाराचो उजवाड आनी मीठ आमी एकल्याक उजवाड जायचे आनी मीठ जायचे. सो जल्मोवचें गळचें खावचें आनी मरचें न्ही कितें म्हळ्यार हर एकल्याक पुलीस डिपार्टमेंटांत सेरवून सेवा दिवंक जायना बरोवन आसना. हर एकल्याक डिफेन्साकच वचून मिलिटरीकच सेरवून देशाची सेवा करचें म्हणना. इवन आमच्या वृत्तेंत आसतना आमी आसल्याच जाग्यार ह्या एका मुखांतरी देश दीस इज ऑल्सो एक देशसेवे. करेक्ट रायट. ही एक देशसेवेत सांबाळना जावंक पुरो. करेक्ट. पूण ही एक सेवा कित्याक म्हळ्यार आज मस्त जाणांक सेवा दिवंक अवकाश आसा पूण तांकां भोगूं ना. करेक्ट. मस्त जाणांक अवकाश आसा तांकां बऱ्यो ना. देवान कोणाक मोतीन घाला. आतां एक एग्जाम्पल बागेवन जोगे इज्रायलाक कोडयाळांत 1 पटी न्ही 10 पटी वचून येवचे इतल्या लोकां कडेन पयशे आसा वचून येवेत. पूण ती वेळ घडी येवना. रायट. तशेंच आतां तुमी पळय आमी कितल्या इगर्जांनी वचून इतले सेमिनार्स इतले पुरो केले पूण आतां संघ संस्थांनी तांणी आसात सगळ्यांनी वावुरतात तें बरेंत कित्याक म्हळ्यार फिजिकल वाडावळ आनी आत्मीक वाडावळ तें मस्ट. पूण आमी भायर पब्लीक एड्रेस जायचे. करेक्ट. पब्लीक मदर तेरेजान लोभ काण कापाड नासल्या दीस ती जिवी सांतीण जाली. रायट. वय गे हां तशें जाल्ल्यान आमी काली बांयतल्या माणक्या बरी एंत धरून बसचें तें नाका म्हणना हांव ताका विरोध म्हणना तेंय जायचें वडावळेक. पूण आमी सेवाय दिवचे भायर हेंय दिवचे लायक कॉरीन स्किना. आतां ताकाय म्हाका काल एक गज म्हूण घरा बस येतालें. स्नेहालया आनी मस्त संघ संस्था आसात लोकांक आयकूंक मेळटा. आतां वायट डाव जावन हांव 10 वर्सां सेवा दिल्लो मनीस जेजूच्या एक्टिकल आनी पूण
आमी ते आयक जेजू कितलो लोकांक सोडूना म्हणटाना म्हज्या तेल्या आनी तुज्या तेल्या की सोडनात डेफिनेटली वय तशें जाल्ल्यान आमी काले म्हण एक सेवा दिवन आमचें नांव एक आमार उराजें हलो मनीस. आतां हांव एक दीस थंय एबसेंट जाल्यार फोनां करतात, रायट दुसऱ्या दिसा सांगतात नीव निन्न इरलिल्लो एश्टो कश्ट आयतो नमगे, ती भुरगीं ती प्रायोंतां तांकां हाताक धरून क्रॉस करतना देव रेड्डे मालपाड म्हाका गॉड ब्लेस यू म्हणटात न्ही, ताचे तितले व्हडले एवॉर्ड जाय गे करेक्ट नाका. देखून हांवें तें चिंतून हांवें हें केलें कित्याक म्हळ्यार खलय आसूं दी एक सेवा दिया. ओके कित्याक म्हळ्यार पोरवां आमकां आमचे सेवेक जाल्लो परिणाम तो आमकां पोरवां हेल्प जाता शिवाय कोणी आमचे इश्ट मंत्रां रिलेटीव कोणी आमकां येनात. करेक्ट तो ध्येय दवरून हांवें म्हज्या स्वाकुशेन सेवा दिवंक सुरू केल्या. येदोळी दिवन आसा आनी मुखार म्हाका लोकांचो आनी डिपार्टमेंटाचो केदळ म्हणसर सहकार आसा आनी देव म्हाका केदळ म्हणसर भलायकी दिता. रायट ते दळ म्हणसर हांव म्हजी सेवा हांव ह्या समाजाक दिवन आसतलो म्हणून हांवें आज ह्या समाजाक म्हजो संदेश दिवचो. ओके तुम्ही आता ऑलमोस्ट 25 वर्सां 25 वर्सांचे चड टायम वता कित्याक म्हण सांगल्यार तुम्ही त्या 1995 वेळा तुम्ही आग्नेसा कडेन आनी परत ल्हानपणांत सेवा सुरू केली जाल्यार अधिकृत रितीन 10 वर्सां तुम्ही सेवा दिवन आसात. तर म्हाका सांगा तुम्ही तुमचे एका एसोसिएशना विशयांत एक स्क्वॉड म्हूण सांगल्यार काले एक कशें उदेंवन आयले आनी हातूंत आतां कोण पुरो आसा ते कितले लोक आसात कितले जाणां सेवा दिवन आसात ऑफिशियली कोण पुरा मँगलोरांत हे ट्रॅफिक वॉर्डन जावन काम करना आसा हाचे विशीं दिल्लीश आमच्या लोकांक सांगतात की आतां 2015 जो गोन्सालीस म्हणल्यान तें स्क्वॅड ओपन केल्लें. ओके त्या दाळा कमिशनर मुरुगन म्हूण कोण गे आसलो ताच्या अंडर ओपन केल्लें. करतना मस्त जाण आसले लागले 30 ट्रॅफिक वॉर्डन मागीर स्टुडंटां स्कलाची आनी पुरो मस्त आसलीं. कारणांतर स्टुडंटांनी मागीर तांच्या शिकपा दरम्यान निमती मागीर तांच्या एग्जामांनी आसतना मागीर डिपार्टमेंटाचो सहकार मागीर तें फॉलोअप करूंक जायनासतना तें भुरग्यांनी पुरो मागीर उणें केलें. ट्रॅफिक वॉर्डांनी थोडे नीज सेवा दिवचे अर्थार थोडे नेम एंड फेम तुमकां कोत्ता त्या अर्थार येवन तशें पुरो केलें. लास्ट 2 years बॅक तो आसता म्हणसर मस्त जाण आसले जो गोन्सालीस आसता म्हणसर जो गोन्सालीस सरल्या उपरांत कारणांतर जावन तें स्क्वॅड आशिल्लें कमिशनरान ऑर्गनायझेशन जावन कन्वर्ट केलें. कित्याक म्हळ्यार स्क्वॅड करचें कोणाक हें ना परमिशन ना. आतां दळां म्हूण करीत जाल्यार आतां रावडी निग्रा दळा मागीर नार्कोटीक दळा मागीर ऑर्गनायझेशन करयत आमी एक 7-8 जाणांनी मेळोन ऑर्गनायज करन आमी एक टीम वर्क जावन काम करयत. सो तें ऑर्गनायज म्हूण करतना थोड्यांनी मनस्तापांत तें जायना म्हूण सोडून सोडलें. हय मागीर थोड्यान हेल्था निमती या कोणी तांच्या पर्सनल कारणा निमती सोडून सोडलें. हांवें म्हजें तांतू आसूं दी हांतू आसूं दी आतां म्हजें युनिफॉर्म मुख्य न्ही. करेक्ट युनिफॉर्म इट इज ए आयडेंटिटी. करेक्ट विदाउट युनिफॉर्म ऑल्सो सेवा दिवेत. पयलें दिवन आसलो आतांय दिवनूच आसा. युनिफॉर्मार आसूं दी युनिफॉर्मार ना जावं दी सेवा इट इज इम्पॉर्टंट. आतां हांवें पोलीस म्हणलें बरोवन जॅकेट बरयल्ली जॅकेट घालून हांवें सेवा दिल्या म्हटल्यार हांव पोलीस जायना. आय एम ए पब्लीक. करेक्ट लोकांक हांव पोलीस की पब्लीक म्हणलें कोत्ता. करेक्ट सो म्हाका तें घालून सेवा दिल्यार हांव कांय पोलीस जायना. ह्या खाकी पॅन्ट घालून केल्ल्या कुठले हांव पोलीस जायना हांव पब्लीकच. करेक्ट युनिफॉर्म इट इज आयडेंटिटी. सेवा इज इम्पॉर्टंट. करेक्ट तशें जाल्ल्यान आमी सेवा दितानाय आमी कितें अधिकृत जावन आमकां सँक्शन केलां कितें अधिकृत जावन आमकां रुल्स रेग्युलेशन प्रकार त्याच्याचेर गेल्यार फाल्यां आमकां कालय जाल्यार डिपार्टमेंटाक आमच्या तर्फेन एक फायट करूंक जाता. करेक्ट फाल्यां आमी ताच्या विरोध वचून आमकां कालय जाल्यार आमकां आमच्या खातीर तांकांय अडखळ जातात जाल्यार हें करच्या खातीर. तशें आसूंक सुमार जाण आसले कारणांतर आतां तांतल्या वार्डना पैकी एक सुनील डिसोज म्हणून आतां नामतूर तुमकां कर नासता बज्जो डिसोज ताकाय आतां पोर हें जालें अवॉर्ड दिलें ट्रॅफिक वार्डन म्हणून. मागीर हांव आनी रोशन म्हणून आतां 2 जाण अधिकृत जावन आसा. हय अधिकृत जावन आमी आसचे 2 जाण हांव आनी रोशन. कित्याक म्हळ्यार तो थंय भारत बिडी कडेन करता सेंट लुड्स स्कलान तो कंप्युटर टीच करता. आसा मागीर एक रमेश म्हणून एक ऑटो ड्रायव्हर आसा तो बेझंटा कडेन इस्कालांनी सोडटाना हें करता पूण तो असो ऑर्गनायझर जॉयन जावना. तशें आमी आतां अधिकृत जावन लिगली
आमकां हें जाल्लें सँक्शन जाल्ले दोगूच ओके हांव आनी रोशन रोशन आसूंक 4 जाण आसात ओके हय मागीर तशें ब्लॉक जाल्या वेळार बस कंडक्टर देवन ते पी रावून करतात थोडे वाडसोन तांचे बस पास करतात ओके अधिकृत जावन आसचे आमी आतां दोग दोग जाण मात्र ओके तशें आतां आमी हें पुरो उलयत आसतना हांवें आतां आनी येवचो टॉपीक जाल्यार आतां तुमी एसोसिएशना विशीं सांगलें ट्रॅफिक वॉर्डन म्हळ्यार कोण तांची ड्युटी काल ते कशें काम करतात एसोसिएशन कशें काम करता म्हण तुमी आमकां सांगलें आतां आमी येवचें जाल्यार कोडयाळांत आतां ह्या दिसांनी आमचे रोड वायट जाल्यात पूण ट्रॅफिकाचे वेकलाय आमची तितकेंत चड जाल्यात चडावत जावन एक ट्रॅफिक ब्लॉक जावच्या खातीर मेन कारण तुमच्या प्रमाणे तुमी म्हळ्यार इतल्या वर्सां तुमी पळोवन आसात मेन कारण कितें जावंक पुरो लायक तुमच्या प्रमाणे आतां ट्राफीक मेन कोण हें ब्लॉक करचें म्हणलें पयलें करेक्ट पुलीस ब्लॉक करतात गी राजकीय प्रतिनिधी ब्लॉक करतात गी या लोक करतात गी 3 क्वेश्चनां आनी ती आमकांत आमी सोडया आतां एक कलय घरांत कार्य काडचें जाल्यार आमी 6 म्हयन्या पयलें वर्सां पयलें फ्री प्लॅन करता करेक्ट पळय गे कितें गरजेचें लास्ट मिनट आमी खंयचेंय करूंक वचना तशेंच आमी एक आतां सकाळीं आतां आमच्या गाडी काडून आमच्या वृत्तेक भायर सरता म्हणटाना आमी पयलें आमी हेच्या रोडाचें सिट्युएशन आमी पयलें पिक्चर मतीन धाडचें करेक्ट हांव खंयचो रोड यूज करता खंयच्या रोडार म्हाका वचूंक आसा कशें पीक आसता ट्रॅफिक पीक टायम म्हणटात ताका आतां स्पेशली सकाळीं आनी सांजेर ते धाडा एक आमी आतां हें तुमी सांगलें क्वेश्चन विचारलें ट्रॅफिक ब्लॉकाक कालें करयत गे म्हणून पयले सुवातेर ब्लॉक कोणें करचें म्हणून सेकंड आमी भायर सरतना एक इल्लो वेळ विग्गी स्टार्ट अर्ली रीच सेफली करेक्ट वय गे आमी वेळार भायर सरच्या की तितकेशें पयलें भायर सरचें कित्याक आमकां कोत्ता मँगलोर कंजक्शन इतलें गे करेक्ट इट इज नॉट ए प्लॅन्ड सिटी करेक्ट बँगलोरा बरी आनी भायल्या हाच्या बरी मँगलोर इज नॉट ए प्लॅन्ड सिटी आतां सडन डेवलपमेंट जावंक सुरू जाला स्मार्ट सिटी म्हूण कन्वर्ट जाला आनी तुमकां कोत्ता सरकाराचीं कामां आमी प्रायवेट केल्ल्या बरी इमिडिएट आज 2 एक हप्त्यान जावचें न्ही करेक्ट हर एका लोकाक कोत्ता करेक्ट हर एक लोक कोत्ता ते दाळा एक आमी घरांत हांव तिके विग्गी भायर सरना आमच्या डेस्टिनेशन पावच्या बरी पळोवचें ओके आतां आमी मार्गाक आयल्या मार्गाक आयिल्ल्यांत हर एकल्यांक गोत्ता ट्रॅफिक रूल्स कोणाक गोत्तू ना म्हणलो कोणी ना सगळ्यांक गोत्ता वायलन्स करूंक गोत्ता करेक्ट रूल गोत्तू ना गे गोत्तू ना गे ते दाळा आतां एग्जाम्पल टू व्हिलरान आतां एका ट्रॅकार आतां 4 lanes 2 lanes वचोंक 2 lanes येवंक आतां तातूंत व्हायट लायन्स घालून आसतात 2 ट्रॅक मागीर एक बारीक लायन ती पुरा घालून आसता त्या विशयांत आमी समजाचें पयलें एक डिपार्टमेंटाची चुका ह्यो लायन्स कोल ह्यो कश्यो येतात त्यो कंटिन्यू लायन आल्यार तसो अर्थ कितें कट्ट आसल्यार अर्थ कितें मोदें येल्लो लेन्स कंटिन्यू घाल्यार अर्थ कितें आतां बारीक एक लेन आसा ताचो अर्थ कितें हें पुरा आकाशवाणीर जावं दी रेडिओर जावं दी टीव्हीर जावं दी पेपरार कोणीय दिना मेन जावन आमचे कोण आमकां ड्रायव्हिंग शिकयतात आमकां थियरी नाका थियरी कोणी वाचूंक वचना दॅट इज वन ऑफ द रिजन एक मेन आतां ड्रायव्हिंग स्कुलांनी थियरी शिकोवचें रावयला करेक्ट तुमी पळया सक्कडी हांव म्हणना 70% ड्रायव्हिंग स्कुलाचे तांणी रायट सायडीकच शिकोवचें रायट मद्दे शिकोवचें आतां टिचर इस्कॉलांत भुरग्यांक टीचर वेदवाक्य गादत आसा करेक्ट घरांत टिचरीन रॉंग शिकयल्लें घरांत पेरंटान करेक्ट केल्यार नो 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 मॅम टोल्ड लायक दीस करेक्ट मॅमान कितें शिकयलें दॅट इज ऑलवेज ऑल रायट आय एम ऑलवेज ऑल रायट म्हणल्यार बरें करेक्ट तशें टीच करतना तुका ड्रायव्हिंग शिकयतानाच जर तर तूं लेफ्ट ट्रॅकारांत ताका शिकयताय आनी लेन्स आनी ट्रॅफीक आतां पळया ट्रॅफिकान शिकोवंक मस्त आसा एक गाडी भायर काडची जाल्यार आमकां हांगा इंडियांत ससार जाला आतां भायल्या गांवांत एग्जाम्पल आतां युकेन तुमी एक गाडी काडची जाल्यार हांगा कॉर्पोरेशन आल्या बरें थंय कावन्सील आसा त्या कावन्सिलाचें लेटर नासतना तुमकां शोरुमान गाडी दिनात रायट आनी खंयचो रोड तूं यूज करताय थंय हर एका रोडार नंबर्स आसात रायट तो नंबर तुवें मेन्शन करूंक का तुजें प्रोफेशन तूं खंय तावन खंय येताय डेली तुजें कालें पुरो तुवें रेकॉर्ड दिल्या उपरांत कावन्सील तुका लेटर दिता ताच्या उपरांत ओपन पार्किंग क्लोज पार्किंग CC कॅमेरा पार्किंग तें पुरो मेन्शन करूंक ताच्या उपरांत तुवें तें शोरुमाक गेल्या उपरांत तुका तें कार दितात हांगा कांय ना घरा बसून फोन केल्या कार आनी तुज्या जालान दवरलें मेन कालें म्हूण सांगल्यार कित्याक म्हळ्यार हांव UAEन आसली आमी दुबय आसल्या तेय जाल्यार विदावट लायसन्स तुका कार मेळना
कार काणगी जाल्यार लायसन्स असल्या मनशा मात्र तुका कार रजिस्ट्रेशन जाता होय. पूण हांगासर कांदता म्हणून सांगल्यार आतां लायसन्स तो थोडे पुटेन कार काणगिता जाल्यार आवेशा नावार खाण गेल्यार भुरग्यांनी सगळ्यांनी यूज करचे बरी म्हणल्या खातीर मनशाक लायसन्स आसा की नांगी तो ड्रायव्ह करता की नांगी कोणेय व्हेकल खाण घेत कोणाच्या नावार व्हेकल खाण घेत हांगासर तर एक परिस्थिती आसा एक तें देखून हांगा कशें म्हळ्यार कोणाक जाय जाल्यार गाडी दितात करेक्ट कॅम्प केलें तर घरात ताण दितात ते करेक्ट आनी आमच्या लोकांचे कितें म्हळ्यार ताच्या घरा गाडी आसा म्हज्याय घरा आसा ड्रायव्हर ना जाल्यार न्ही म्हज्या घरा गाडी आसा करेक्ट एक तें आनी एका घरा मिनिमम 2-3 गाडयो आतां चायना बरी जपाना बरी थंय सिंगापूर थंय पुरा हप्त्यांत वीक डेज तुवें पब्लीक व्हेकलच यूज करूं हप्त्यांत एक दीस मात तुजें ओन व्हेकल यूज करूं तशें जाल्ल्यान हांगा काम जाता पळया एका आतां एग्जाम्पल आतां इस्काला कडेन एका भुरग्या खातीर येदी दवडली गाडी काडून येता रायट इस्काला कडेन तर रावन कित्याक ट्रॅफिक ब्लॉक हांवें देखून तुमकां क्वेश्चन केलें ट्रॅफिक ब्लॉक करचें कोण म्हणून रायट देखून त्या खातीर एक आमी ट्रॅफिक रुल्स फॉलो करचे आमी खंयच्या ट्रॅकार वसाचे कशें वसाचे तें करचें आतां हर एक डिवायडर ओपन आसचे कडेन आमसगल नासतात रायट तुमी एकल्याक म्हण इसारा एग्जाम्पल हे हंप कित्याक घाल्यात म्हळ्यार कोणाक गोत्तू ना कित्याक म्हळ्यार क्रॉसींग रोड आसा जाल्यार त्या कुशीन आनी ह्या कुशीन स्ट्रेट रोडाक हंप्स घालतात कित्याक म्हळ्यार प्लस 50 यार्डाच्या पयलें त्या आनी त्या कुशीन एक ट्रायँगल असो बोर्ड आसा करेक्ट आनी ओपन डिवायडराचे सिग्नल घालून गिव वे म्हणून बरोवन आसता करेक्ट आनी थोड्या जंक्शनांनी येल्लो लायट ऑर रेड लायट हजार्ड जावन आसता करेक्ट दॅट इज कॉल्ड हजार्ड लायट करेक्ट हां अर्थ कितें म्हळ्यार क्रॉसींग आसा जाल्ल्यान बिफोर हंप आमी रावयचे रायट आनी लेफ्ट पळोवचे देन यू प्रोसीड Correct. ऑल टेन And प्रोसीड proceed. हांगा समा उलटा आमचा वयर तत्त स्पिडार येतात कोण क्रॉस जाता पळय ताणे रावयचे करेक्ट प्रायोरिटी म्हणून दिनात करेक्ट म्हळ्यार हे लोकांक गोत्तू ना रायट बेस गोत्तू ना तें पुरो केलें जाल्यार आनी खंयच्या आतां पळय 2 व्हिलरांक रायट सायडीक वचूंक गोत्तू ना नॉट इवन सिटी रोड नॉट इवन हायवे करेक्ट फर्स्ट लेनाक आय मीन फर्स्ट लेन आतां पळय हायवेचेर तुमकां कोत्ता 2 11 फिटाचे ट्रॅक आनी एक देगेन बारीक 3 फिटाचो ट्रॅक घाला तो काल्याक तांतूं ओन्ली 2 व्हिलरांक मात वचूंक रायट हांगा पळया तुमी 2 लॉरयांच्या 2 बसांच्या मदें मुखार एक भुरगें फाटल्यान 2 भुरगीं गो ड्रायव्ह करता फाटल्यान बायल मनीस ताच्या हे दवडल्यान बॅग काडून तो 2 गाडयांच्या मदल्यान घेवन येता ब्लाइंड स्पॉट्स चेक करनात आणि त्या खातीर ऍक्सिडेंट जातात आतां पळय बसाच्यान धाडल रावयलें म्हणटाना थंय क्रॉसींग रावताना हांगा ताका बस आड आसता ताच्या मोद्यान तो आसल्यान ताका वतना तो येतना पेडेस्ट्रियनाक मारता ह्या तेणे जावन क्रॉस जावनच्या लॉरींक मारता करेक्ट व्हेकलाक मारता करेक्ट हां आनी हांगासर एक खंय म्हणी क्रॉसिंगार पळयात तुमी समकट पेडेस्ट्रियन पेड ना झिब्रा क्रॉस करेक्ट हां झिब्रा क्रॉसाच्या 8 फिटी पयलें 3 वायट सिंगल लायन्स घालतात आनी एक स्टॉप पण बरयतात कित्याक म्हळ्यार पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन जावन 8 फीट लेंथ पयस व्हेकल रावाचे करेक्ट आतां भायल्या गांवांत पळया एक स्कूल बस एग्जाम्पल येताना एक भुरग्याक देंवयता म्हणटाना 100 यार्डा उपरांत पयस रावतात बसां करेक्ट अगली ट्रॅफिक तोले प्रोटेक्शन आसा कित्याक म्हळ्यार तांच्या रक्तांतच ते ट्रॅफिक रूल आसा रक्तांतच रायट आनी थंय ट्रेनींग आसा ल्हान तावन तो इस्कालांत मेनली ट्रेनिंग ट्रेनींग आसा आनी थंय लोक आमकां हांगा खुशी जाल्ल्या प्रकार क्रॉस जायना पेडेस्ट्रियन पॉयंटारच येवन क्रॉस जाता झिब्रा कडेच क्रॉस हांगा तुमी पळया ज्योती जावन बलमटा जावन आग्नीस कडेन खंय म्हणना भुरगीं देंवलीं गाडी येता थंय खुशी जाल्ल्या कडेन डिवायडर जावन बुडक उडली ताणें अनेक मेन प्रॉब्लेम म्हणून सांगल्यार हांवें पळयला क्रॉसिंगात आतां एक बस थंय देंवतात जाल्यार बसाच्या मुखल्या सायडींतल्यान वचून क्रॉस केदाळे करून कित्याक मुखार फाटल्या सायडीन व्हेकल आसतात बसाच्या मुखारून केलें जाल्यार एकादोळा व्हेकल ओवरटेकान आयले जाल्यार तशे ऍक्सिडेंट जावन मेल्ले सुबार एग्जाम्पल्स आमच्या मदें आसात लोकांनी जावन दी व्हेकलीन जावन दी हेवी व्हेकलाच्या मुखल्यान आनी फाटल्यान तें पास जाल्या उपरांत तुवें क्रॉस करचें तुवें तुका व्यू क्लियर नासतना तुवें क्रॉसूच जावन वचो कित्याक म्हळ्यार आजकालचें ड्रायव्हिंग इतलें रेकलेस जालां की स्पेशली 2 व्हिलर्स ती क्लोजिंग हेल्मेट आयल्या उपरांत पळय गोवमेंट थोडी रुली करतात काल्याक म्हण म्हाका आतांय समजना पयलें थंय हेल्मेट नासलें अलावड क्लोज हेल्मेट आतां तें हेल्मेट आयल्या उपरांत तांकां इतलें खुशी जालें म्हळ्यार भितरल्यान मोबायल कळना सेकंड थेफ्ट करूंक आनी कालेंय करूंक चेन स्नॅचिंग करूंक खंयच्याय की ते मोबायल उपकारता हेल्मेट उपकारता पयलें कशें म्हळ्यार तुजे सायडीक क्लोजिंग आसलें आनी हाच्या पोंदा स्ट्रॉंग स्ट्रीप आसलें आनी तुजें फेस ओपन आसलें करेक्ट
आतां ते क्लोज केल्ल्यान कोण तुजी चेन ओन धांवता, कोण तुका मारता, कोण तुका रनिंगार तलवारीन मारून येता, कोण तुका हिट एंड रन जाता. आतां नंबर प्लेट आतां पळयात तुमी खंयच्या टू व्हिलराक नंबर प्लेट ना कितल्या नव्या गाडयांक. आतां थेफ्ट करूंक आतां तुमकां परत एक ते कोटेकार सोसायटीचे भांगारांनी सोदूं जाले तांणी ओल्ड फिएट काराक डुप्लिकेट नंबर प्लेट घाली. आणि अनेक काल म्हणून आतांच्या कालार हांवें अनेक टेक्नॉलॉजी पळयल्या. आतां कॅमेराचेर जाल्यार कॅमेरा ब्लाइंड करचे स्टिकरां मेळटात. खाली ते स्टिकरां घालीन जाल्यार तुका नंबर प्लेट ती नंबरच दिसना. तशी कशी एक तें आनी गाडी धुतात नंबर प्लेट धुयनात. रायट पळया तुमी कितल्यो गाडयो पळया. एक्चुअली नंबर प्लेट क्लियर आसाचे. नंबर प्लेट RTO प्रॉपर्टी. ताचेर देवाचें नांव जावन दी, गोवाचें नांव जावन दी, या कोणाचें नांव बरोवंक ना. रायट. नंबर प्लेट आतां हांगा पळया आमच्या इंडियांत व्हेकलांक रेट चड, नंबर प्लेटीक रेट ना. पूण सिंगापूर, दुबय या भायल्या गांवांत वचा काराच्या की 4 वांटे रेट नंबर प्लेटीक. रायट. रजिस्ट्रेशनाक आसा. ती रायट सरकाराची RTOची. देखून हांगा कशें जाता म्हळ्यार एक तुका आतां पळय आतां नवें दिसा येवंक सुरू जाला. जर तर तुमकां एकाच लायसन्सान 2-3 लायसन्स आसात, 2 व्हिलर, 3 व्हिलर, LME आनी हेवी आसा जाल्यार आतां रिन्यू करचे जाल्यार सपोज हेवी लायसन्स आसा जाल्यार एकाच लायसन्सान आतां LME आसा, हेवी ना जाल्यार ना. ओके पूण हेवी लायसन्स एकाच लायसन्सांत आसा जाल्यार सेपरेट आल्यार ना, आसा जाल्यार तुमकां एका दिसाचें ट्रेनिंग स्टार्ट केलां मोडीपोंत. वाव. विदाउट ट्रेनिंग ती सर्टिफिकेट मेळटा 10 to 4 o'clock. ती सर्टिफिकेट ना जाल्यार तुमचें लायसन्स रिन्यू जायना. कशें काजाराची दोतोर ना जाल्यार रेस्पेर जायना तुमकां, तशेंच ही सर्टिफिकेट ना जाल्यार तुमकां रिन्यू जायना लायसन्स. कित्याक म्हळ्यार कशें ड्रायव्ह करचें, कशें लेनांत वचचें, हेवी लॉरी लॉंग येताना डबल ड्रायव्हर आसाचे, एकलो न्हिदताना एकलो कसो करचें, कालें कितें पुरो तें ट्रेनींग आसा. तें कितलें परिणाम जाता, कितलें हाका उपकारता म्हणल्यार तें म्हाका गोत्तू ना. पूण एटलिस्ट आतां तें स्टेप स्टार्ट केला तशें जाल्ल्यान आनी मस्त सुदारण आतां हाडला. आनी एक कालें म्हळ्यार आनी एक नवी रूल आयल्या आतां प्रायवेट व्हेकल कासागी म्हळ्यार तूं तुजी येजमान तुजी घरची ब्लड रिलेटीव मात इवन आतां तूं एक रोड सोडून 1-2 किलोमिटर भितर आसाय, तूं तुज्या घरांत हांव भायर सरतना नेबराक ये वयर मुसर सोडटा या तुका आतां खंय वचूंक आमी कांय तेंत येता आमी या सोडटा म्हूण सांगना फाल्यां कालांय चडून येतालें जाल्यार ब्लड रिलेटीव संबंद जाल्लें न्हय पर्सन आसा जाल्यार आतां ज्या नव्या रुली प्रकार ताका कालें जाल्यार इन्सूर मेळना. इन्सूर मेळना तुजो ब्लड रिलेटीव न्ही. कासागी म्हळ्यार प्रायवेट म्हळ्यार हांव म्हजी येजमान म्हजी भुरगीं आनी एकल्याक ना. इवन आमी व्हेकल आनी एकल्याक व्हरूंक दिवंक ना. फाल्यां कालें जाल्यार कोर्ट कितले लाख सँक्शन करता. आतां तो डेथ जालो ऑपोजीट पर्सन या कालें जालें जाल्यार तो कार ओनर व्हेकल ओनर तो जबाबदार. 2 व्हिलर तुज्या घरच्यांक सोडल्यार दुसऱ्यांक कोणाकय तुवें दिवंक ना वचून वस्तू हाडणें या कालें हाडणें म्हणून. अंडर एज लायसन्सांतल्यान दिवंकूच ना. तुजो तो पूत जावन दी धू जावन दी. सपोज अंडर एज 18च्या सकयल तुवें लायसन्स नासतना तुजें बाईक या कोणें येलें जाल्यार मुकलो पर्सन मेलो जाल्यार ताचे हात पांय कुडके जाले जाल्यार सगळो खर्च बाईक ओनरान दिचे. प्लस 6 म्हयने जैल आनी 2 लाख फायन पेरंटांक विदाउट अंडर एजान ड्रायव्हिंग केलें जाल्यार. पुरो रुल्स आसात. हाका परिणामकारी अनाउन्समेंट ना. खंयच्या तुवें खंय म्हणी वाचलां की रूल पेपरार जावन दी टीव्हीर जावन दी खंय आयिल्लें आसा की अपडेटेड आसता. कित्याक म्हळ्यार हें अनाउन्समेंट नातल्ल्यान आज लोक असो अंडर एज लायसन्स नासतना ड्रायव्हिंग करता. आतां तुमकां गोत्ता आसूंक पुरो लास्ट टायम केरळांत ॲम्ब्युलन्साक एक वाट दिवना म्हणून ताका कितले की लाख फायन करून घरा येवन ताचें लायसन्स कॅन्सल केलें, ताची RC कॅन्सल केली त्या गाडयेची. तितले स्ट्रिक्ट एक ॲम्ब्युलन्साक ताणें सायड दिवना म्हणून. तुमी अवेरनेस आतां वर्साक एक पटी ट्रॅफिक सेफ्टी वीक म्हण करतात तुमी ऑर मंथ म्हण करतात. तें वर्सा 2 पटी केलें तें परिणामकारी जायना. तुमचें अनाउन्समेंट डेली आसाचें. तुमी न्हीद जावन गरज नातलें पळया पेपरार राजकीय आनी धार्मीक आनी हाच्या विशयांत नाका जालें तें तुमी कितलें हायलायट करतात. तें ताका काडून दवलो हाका काडून दवलें तशें केलें हें केलें आनी तें म्हळ्यार हर एकाक सांग. पूण न्हीद जावन गरज आसचें
खंयचेय आतां पळय वेहिकल आतां स्पेशली ट्राफिकाक संबंद जाल्लें ट्राफीक करचें हर एकाकी तें ना तशें जाल्ल्यान सुमार जाणांक मायेत नासतना ड्रायव्हिंग शिकल्यान फ्रेंडा मुखांतर घे कोणा मुखांतर घे ड्रायव्हिंग लायसन्स मुखांतर घे आनी हें करना वचून ट्रायल दितात तुजें ट्रायल समज आसल्यार तुका लायसन्स दितात करेक्ट LLR काडून नाही ट्रायल दिता नाही हांवें मस्त कडेन पळय कित्याक म्हणून सांगल्यार हांव केदाळ म्हणजे लायसन्स केला कित्याक म्हाका दुबय ड्रायव्हिंग लायसन्स आसलें हांगा येवन म्हाका लायसन्स चेंज करूंक जाय आसलें पूण म्हजो नवरो एकच म्हणलो की तुवें लायसन्स काडचें जाल्यार तें ऑटोमॅटीक आसलें हांगा तुवें गेरीचें शिकून तुवें तुजें टेस्ट दिवन काडचें म्हणून तशें हांव टेस्ट दिवंक येता आसतना हांवें पळयलें थोड्यो संगती आतां हांव ड्रायव्हिंग क्लासीक वतालें ड्रायव्हिंग क्लासीक वता आसतना एक हांगा जर तुमी सांगल्या प्रमाणे रायट लेन लेफ्ट लेन काले म्हणून दाखयना तो डायरेक्ट ड्रायव्हिंग शिकयता तर सेकंड थिंग हांवें पळयलें कालें गे म्हणून सांगल्यार आमी रावंड बोर्ड काडटा आसतना वा सर्कल काडटा आसतना एखाद्या वेळार तूं फर्स्ट लेनार आसय जाल्यार फर्स्ट लेनार तावन तुवें नेक्स्ट गाडी जास्त रावंड बोर्ड फर्स्ट लेनाक तेजें पूण हांगा तशें न्ही हांव आली सेकंड लेनार लेफ्ट लेनार हांव आसत जाल्यार हांवें यू टर्न काडचें जाल्यार तो म्हाका सांगता कालें गो ते यू टर्न तुवें काडटा आसतना सेकंड लेनार फर्स्ट लेनाक ये म्हणजे शिकयतना आमकां रॉंग शिकयतात मिरर एडजस्टमेंट्स म्हणलें नंतनात कित्याक मँगलोरांत हांवें इतल्या वर्सां हांव एक सुमार 15-20 वर्सां ड्रायव्ह करना आसा इतल्या वर्सांनी कोणें मिरर पळोवन ड्रायव्ह केली कित्याक आमचे मिरर खंय आसतात थोड्या टू व्हिलरांक मिररूच आसना मिरर असो यूज काले सेंटर मिरर असो यूज काले लेन्स म्हळ्यार काले लायन्स म्हळ्यार काले म्हणून सांगून आमकां शिकयनात हांव ही ड्रायव्हिंग क्लासीक गेला कित्याक हांव ड्रायव्हिंग क्लासीच्या कांय म्हणना कित्याक म्हणून तो म्हाका म्हणलो मागीर रिजन कालें गी हांवें काल्याक आमी शिकयना गे म्हणून म्हणलो कित्याक लोकांक थियरी म्हणली नाका जाल्या बिलकुल ट्राफीक लोन लेफ्ट आमची काल म्हणटा फ्री लेफ्ट म्हणून सांगता आमच्या दुबय आनी प्रजल काल जाता म्हणून फ्री रायट एका वेळार तूं रावंड बोर्डार आसाय मुखार सिग्नल आसा जाल्यार एक लेन फ्री आसता कित्याक म्हणून सांगल्यार ती तूं आतां फॉर एक्झाम्पल आमी नंतूर सर्कल काडूचें जाल्यार आमी बिकर्न कट्टेतून पंप वेल वता आसतना लेफ्ट साइड फ्री आसूंक आसा कित्याक त्या लायनीन तुका ती फ्री लेफ्ट डायरेक्ट काडून फ्री लेफ्ट फ्री लेफ्ट म्हणून सांगून पूण हांगा कालें करतात म्हणून सांगल्यार रायटाक वचूंक असो मनीस तुका केपीटी वचूंक असो मनीस त्या रोडार ते रावन ती तुका ब्लॉक करता सो अर्ले पुरा कॉन्सेप्ट कालें जाल्यार म्हणजे बिलकुल शिकयनात आनी हांव टेस्ट दिवंक गेल्यार टेस्ट यार्डान जाल्ले तरी गजाल हांव सांगता ते कितलीं जाणां आयलीं सकाळीं आयलीं सडावत जावन इंडिपेंडंट जावन कोणी टेस्ट दिवंक येनात आतां हांव गेल्ली जाल्यार इंडिपेंडंट टेस्ट दिवंक गेल्ली हांव ड्रायव्हिंग स्कुलांत हांव शिकलीं जाल्यार टेस्ट दिवंक येता आसतना हांव म्हजेच गाडी काडून म्हजेच स्वंत हें जावन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जावन गेल्ली पूण आमचे ड्रायव्हिंग स्कुलाचे कालें करतात म्हटल्यार दे आर एजंट्स कालें करतात एकलो एजंट 4-5-6 जाणां स्टुडंटांक हाडून आसता पहिल्यांत इन्स्पेक्टरा कडेन उलोवन तांचे ते सेटअप जावन आसता देखून ताच्या अंडर कोण पळय येतात ते फेल म्हणले आमच्या मँगलोरान बिलकुल ना तुका ड्रायव्हिंग येवन दी हे नासतना आसून दी तूं टेस्ट ड्रायव्हर टेस्ट दिता न्हय तुका रायट घेवन ताणें इंडिकेटर घालूंक आसा एक सिंगल मनीस इंडिकेटर घालना बट स्टील ही इज पास सीट बेल्ट एक्चुअली घालना कित्याक म्हणल्यार तूं यार्ड भितर आसा म्हणल्यार सीट बेल्ट पूण दुबयन कान जाता एखाद्या वेळार तूं ड्रायव्हिंग टेस्टाक बसलाय कारा भितर बसले जाल्यार एटलीस्ट तुवें मिरर एडजस्टमेंट तुवें मिरर पळोवना जाल्यार यू आर इमिडिएटली फेल तुका मागीर रोडाक हाडूंक ना वेहिकल पॉइंट ते चेक करतात सो आमच्या मँगलोरान कालें जाल्यार म्हणजे एवरी कॅट अँड डॉग कॅन इजिली गेट द लायसन्स म्हणले तक्षण लायसन्स मेळ्ळा काडली रोडाक हाडली गाडी रुल्स कोण फॉलो करतात सो ह्या पुरो रिजन दरम्यान कालें जालां गे म्हणून जाल्यार ऍक्सिडेंट चड जावन आसात कित्याक थोड्याच दिसा आदी तुमकां एक हांव ह्या आमच्या विक्षकांक हांव ह्या मुखार सांगूंक कशें येता म्हज्या चेडवाच्या म्हज्या धू आसा LKG शिकता तासो क्लासमेट असो बाप्पा एकलो ओवरटेक करता आसतना टू व्हिलरार ओवरटेक करनालो मुखार येवची गाडी दिसना कित्याक मुखार येवन तोय ओवरटेक करनालो विजिबिलिटी क्लियर नासली ऍक्सिडेंट जाल्यार स्पॉटार गेलो 42 years ओल्ड ल्हान भुरगे त्या भुरग्याक आनी मुखार बाप येना सो अर्ले पुरा घडटा कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी ओवरटेक करता आसतना मुखार एटलीस्ट 200 मीटर आमकां विजिबिलिटी ना जाल्यार आमी ओवरटेक करूंक ना हे पुरो रुल्स आमच्या लोकांक गोत्तनात सो हाचे विशयान तुमी कालें सांगूंक कशें येतात लायक पयलें असो तर तुमी आतां दुबय आसल्यान सांगलें एक तांच्या मार्गाची डिझायन फर्स्ट हांव पॉयंट सांगता एक भायल्या गांवांत आसली मार्गाची डिझायन आमच्या इंडियांत रोडांक ना बिलकुल ना डिझायन ना तशें जाल्ल्यान एक तें कन्फ्युजन सेकंड हांगा लेन सिस्टम म्हूण ना बिलकुल ना ट्रॅक सिस्टम म्हूण ना आतां थंय कशें म्हळ्यार वचोंक 4 लेन हर एका रोडाचेर 4 लेन्स आसतात आनी त्या हर एका लेनाक स्पीड्स म्हूण आसतात करेक्ट तुवें ह्या जंक्शनांत खंयची लेन काण गेल्याय आतां सपोज 60 स्पिडाची लेन काणय जाल्यार तुज्या मुखल्यांनी असोय 60 फाटल्यान असोय 60 आसता रायट तुज्या रायटाक ट्रॅक खाली म्हणून ओवरटेक करूंक ना हॉर्न मारूंक ना आतां कशें जाता म्हळ्यार आतां तुमी लेफ्ट ट्रॅकारूच आसात तुमकां रायट ट्रॅक दिशिल्ल्यान सर्कल मान काडूंक आसा जाल्यार आतां त्या ड्रायव्हरान तुमकां ड्रायव्हिंग मास्टरान सांगल्या बरी
ताणें जर तर थंय आसा कित्याक म्हळ्यार आमी आतां लेफ्टाचेर आसा आमच्या मुखार पयलीं 2 लेन आसात फर्स्ट आनी सेकंड लेन आसात हांव थर्ड लायनार आसा आतां इमिडिएट हांवें सर्कलाक खाण गेलें जाल्यार हांगा फर्स्ट आनी सेकंड लायन आसा म्हाका मारता देखून हांवें कालें करचें हॉल्ट एंड प्रोसीड करचें हॉल्ट करचें रावाचें मिरर घालचें मिरर घालून 20 यार्डा पयलें मिरर घालूंक आसा 20 यार्डा पयलें मिरर घालूंक आसा इंडिकेटर घालूंक आसा मिरर पळोवंक आसा आनी कंप्लीट स्टॉप करून दोनीय म्हज्या रायटाच्या लायनींतल्या गाडयो गेल्या उपरांत हांवें तिशेल्या ट्रॅकाक हांवें जायचें ना जाल्यार ट्रॅक सिस्टम आसा म्हण जाल्यार हांव फस्टच त्या स्टार्टींग पॉयंटार खंय एंट्री जाला म्हाका पयल्यांत कोत्ता आसता आतां म्हाका रायट टर्न आसा म्हणून हांवें थंयच एंटर जाताना रायट ट्रॅक एंटर करचें एंटर करीचे कशें ट्रॅक चेंज करतना इंडिकेटर घालून इंडिकेटर घालून करूंक आसा करेक्ट आतां बँगलोर आनी पुरा रायटाक टर्न आसा तो पयलींच रायट कान येता लेफ्टाक येना तुका मारून गेले थंय करेक्ट थंय म्हळ्यार तितलें स्पीडार वेहिकल म्हळ्यार तितलीं जंक्शनां तितलीं सिग्नल आसात तें सिस्टम आतां बँगलोरांत येवंक आनी थोडी वच कित्याक म्हळ्यार हांगा ट्रॅक सिस्टम ना हांवें तुमकां सांगलें एक आमचो कित्याक लागून ना एक तो ट्रायंगल बोर्ड कित्याक लागून ना बॅरिकेड्स हायवेर आतां दवरतात रोडार कुत्तू ना आनी हर एक इस्काला मुखार आस्पत्रे मुखार रिलिजियस सेंटरा मुखार ते बोर्ड्स घालतात ते काल्याक म्हण कोण खंय नो हॉर्न म्हूण घालतात थंय सड्ड हॉर्न करतात करेक्ट नो पार्किंग म्हणल्यार चत्त बोर्डा पर्यंत पार्किंग करचें करेक्ट नाव आतां क्वेश्चन कोणें पार्क करचें आतां क्वेश्चन थंय कोणें पार्क करचें गे म्हणून ऑल आर एज्युकेट करेक्ट आतां फुटपाथींतल्यान आतां हांव रेडिओर सारंगांत एक दीस हांव डिबेट करतना म्हाका म्हळें फुटपाथींतल्यान टू व्हिलर कोण व्हरता आमी दवरचें हां ब्लॉक कोण करता फुटपाथी वयर कार सोडून पार्क करून गेला कोण करता अनएज्युकेट न्ही करेक्ट एज्युकेटेड इवन हळ्ळेंत आयिल्ली एक बायल मनीस येतातलो मनीस जाल्यार रोड करता 25 फुटीची तेजें पळयता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें बट शिकपी आतां इस्काला मुखार हांव पदवा कडेन करता त्या भुरग्यांक डेली हांव सांगता हॉल्ट करून प्रोसीड करचें व्हेकलां वचून आसतनाच रिगलेत गोट्याक रिगल्या बरी वळच्या वळच्या मटवाक रिगल्या बरी रिगलेत कितले सांगले तर एज्युकेशन काल्याक यूज पडटा की म्हणून इस्कालाक येतानाच ट्रिपल रायड विदाउट हेल्मेट येतात आसात कित्याक म्हळ्यार हांव रावता वामनजुरांत कितें एज्युकेशन कितें उपकाराक म्हणून तर ताका आतां तुवें हेल्मेट नासतना ट्रिपल रायड येवेत पुलिसांनी रावून वचो पुलीस रावल्यार पयशे करतात तुवें नो एंट्री येवेत पुलिसांनी रावून वचो तो पयशे करता विदाउट लायसन्स तुवें ड्रायव्ह करयेत पुलिसान रावून वचो तो पयशे करता विदाउट सीट बेल्ट तुवें येवेत वायल ड्रायव्हिंग मोबायल यूज करयेत पूण पुलिसांनी रावून वचो तो पयशे करता हांगासर आतां ते सूख करची कोणें गे म्हणून करेक्ट बेकी घंटे काडटोर आसा तशें सूख करची कोणें म्हणून जायचें करेक्ट आतां तें क्वेश्चन देखून हांवें देखून तो म्हळें हर एकलो एक गाडी भायर काडटाना आतां हांगा आतां ससार जाला भायल्या गांवा बरी जर तर इतले स्ट्रिक्ट रूल केल्यार एकच एकल्यान हांगा गाडी काडूंक ना बिलकुल ना इवन थंय घरच्याच ओनरान ताच्याच कंपाउंडांत गाडी काडटाना ताच्याच गेटीच्या कुंद्याक या गेटीक मारून डॅमेज जाली जाल्यार ताणें फस्ट वचून ताका संबंद जाल्ल्या रिलेटेड जाल्ल्या पुलीस स्टेशनाक वचून इन्फॉर्म करूंक करेक्ट थंय तावन पुलीस स्टेशनाची एनओसी काडूंक आसा करेक्ट तें काडून गेल्या उपरांत तुवें गॅरेजीक गेल्यार मात गॅरेजीन तुका तुजी गाडी ना जाल्यार एकच तेका गॅरेजीन विदाउट पुलीस स्टेशनाचें लेटर नासतना खंयचोच गॅरेजीचो थंय रिपेरी काडून घेना पेंट सुमेत करना म्हळ्यार ते तितले रुल्स फॉलो करतात आनी सिस्टम तशें एप्लाय करतात हांगा कोण मारून गेल्यार हिट एंड रन खंयचें ना अर्ध्या घंट्या भितर गाडयेची शेपूत चेंज केली खंयचेय ना इन्शुरन्स मेळाचे म्हणून बेश्टेन तरी पिट्टी केस म्हणून कालें करना एजंटाक खंयचेय चलता करेक्ट इट इज इंडिया भारतांत आणखी कांय एक म्हज्या लेखार आणखी एक 25 वर्सां लागतात ती भायली सिस्टम येवंक आमी आसचे न्हू आमची भुरगीं कालें करतात गोत्तना करेक्ट आनी हातूंत पोशकांचोय व्हडलो पात्र आसा पळय घरा गाडी दवरल्या कुडले व्हेकलाक की सोडणेचें इट इज ऑफेन्स करेक्ट गाडयेक की सोडण्याचे व्हडले ऑफेन्स कितलेगी पेरंटांक गोत्तो ना ऑफेन्स भुरग्याच्या हाताक मेळच्या बरी की दवरचें ऑफेन्स करेक्ट हां गाडयेर काली मस्त पटी पळयला हांवें पळया ते टू व्हिलरार भुरग्याक गाडयेर बसयता सायटान घालून पेरंटांक कालेंक भितर काडूंक वच आसता वटलाक आनी गाडी ऑन आसता कितल्या पटी एक सेकंड थिंग गाडयेर भुरग्यांक दवर न्हू भितर वेतात गाडयेक भुरग्यांक भितर लॉक करून वचोंक ना
इट इज ऑफेन्स. Offensive. मस्तू रूल आसात ह्यो कितें म्हळ्यार अर्द्यो आमच्या अनाउन्समेंट नासतना पब्लीश नासतना गोत्तू नासतना आतां ड्रायव्हिंग स्कुलान शिकयतना पळया ड्रायव्हिंग इंस्ट्रक्टर तर सीट बेल्ट घालिना घालना तो केदाळ पडल्यार मोबायलार आसता. बिलकुल घालना. हां केदाळ पडल्यार मोबायलार आसता. तशें जाल्ल्यान कशें म्हळ्यार आतां पळय टिचर कशें शिकयता तेंत भुरगीं फॉलो करता शिवाय आतां ड्रायव्हिंग मास्टर कालें शिकयता तेंत लोक फॉलो करता. करेक्ट. हां आनी सट्टाव जावन हांवें तुमकां सांगलें फ्रेंड सर्कला मुखार शिकचें जाल्ल्यान तांकां कांय रुल्स रेग्युलेशन्स गोत्तू नात, ट्रॅफिक नियमां गोत्तू नात. आनी ते बोर्ड्स काल्याक घाल्यात कितें घाल्यात कित्या खातीर कितें करचें खंयचेंय गोत्तू ना. व्हेकल मेळ्ळ्यार जालें. आतां खंयच्या इस्का लागीं पळया भुरगे भितर येता एकच तेकले हेल्मेट आसना, सीसी कॅमेरा आसतात, एकच ते एचएम प्रिंसिपल तें चेक कोणी फॉलो करना. सगळे कॅमेरा आसात आनी जर तर ते भितर टीव्हीर पळयतात जाल्यार कितलीं भुरगीं विदावट हेल्मेट ट्रिपल रायडार येतात एका गाडयेक म्हणीत आनी विचार करनात. कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी हें सांगता आसतना म्हाका हांव वामनजुरांत आसची आनी वामनजुरांची सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेज आल्यांत व्हडली कॉलेज ती म्हळ्यार काल जाता म्हणून सांगल्यार तांच्या स्टुडंटाक हांवें पळयलां एकाच बायकार 4-5 भुरगे समेत गेल्ले हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्या मुखार. एकल्याच्या माथ्यार हेल्मेट ना आनी ते स्पीड म्हणून पळयल्यार ते इतली बसां आसतात कित्याक मूड बिद्री जावन आनी परत येवची एक्सप्रेस बसां आसतात. ताचे मोदे अशी झिगझॅग वेताना थोडे पुटी काळीज हातांत येता आमचे कितले बेन दिसता. आतां पदवा कडेन कितले भुरगे हेल्मेट नासतना भितर येतात. आतां सीसी कॅमेरा आसा. सेकंड अग्निशा मुखार इतले गेटी कितें सीसी कॅमेरा. आतां ते को एज्युकेशन जाल्ल्यान पुरा कासरगोड कांजनगडचे चर्नाटे पुरा ती 3 जण हेल्मेट घालना जातात. आतां तेरेजा कडेन हांव भुरग्यांचे जाल्ल्यान ते भुरग्यांक क्रॉसींग करूंक ट्रॅफिक हेल्प करतना पेरंटां हेल्मेट घालनासतना भुरग्याक हेल्मेट कशें ना मो पेरंटां हेल्मेट घालनासतना येतात. थोडे हेल्मेट आसल्यार पांया कडेन आसतात, हाताक आसतात, हाताक आसतात. पांयाक घालूंक हेल्मेट दिल्लें न्ही तकले. आतां हांवें सांगचें लोकांक सांगचें बॉडीक खंयी बॉडीक मार जाल्यार इट सेल्फ एंटीबायोटीक कोण जाता. पूण एक पुटी उडास दवरा तुमी तकलेक मार जाल्यार मागीर फॉर एवर कोणी कलेय तुमकां कोणी तुमचे कितले पयशे आसूं न्ही कलेय आसूं न्ही एक पुटी तकले मार जालो जाल्यार मागीर ताचें लायफच गेलें. कशें ओणोद एक पुटी क्रॅक ताका तुमी कितलीय लांपी घाला कितलेंय क्रॅक फिल्लर घाला क्रॅक इज क्रॅक. इट्स गॉन. ओरिजिनॅलिटी देवान दिल्ली पांय मोडलो ताचेर तुमी लाखांची हाट्टी दवरल्यार बोन जॉयंट जायना. करेक्ट. देखून आमी आमचें जीवन एक मोलादीक देवान दिल्लें तेणें जर तर तें आमी मिसयूज करता जाल्यार ताका आमी लॅक दिवंक आसतलें. देवान आमकां एक बरी कूड दिल्या ती आमकां बरें करून सजोवंक आनी नेटोवन ती बरी करून समाजाक वापरूंक दिल्ली शिवाय आनी एकल्याक पातकाकारण करूंक आनी आनी एकल्याच्या मोतीचें समाधान पाड करून ताणें मोरता म्हणसर कोर्ग घेवन मरोवंक ती कूड आमकां देवान दिल्ली न्ही. करेक्ट. आतां त्या भुरग्यांचेर वंदोवन पेरंट आसतात ती भुरगीं पळय आतां खंयचे आवय बापाय हेल्मेट नासतना वच रे ओवर स्पीड वच रे उलटा वच रे आनी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह कर रे म्हणून सांगनात. सगळ्यान ते आवय बापायक आमी दुसोवंक जायना. भायर तो कितें करता म्हणून आवय बापाय कळना पूण भुरग्यांक चिंतेचें. पूण ते जबाबदारी घालची तांच्या भुरग्यांच्या मोतीक ते एक समजणी दिवची केला जाल्यार मागीर आमी टेन्शन करीचें म्हणून ना. पूण कितली जाण आमी शिकयता ना तूं 70% पळय पेरंटांत कारार तांकां भुरग्यांक सोडूंक येता हेल्मेट घालनात आनी थोडे फावटी भुरग्यांक सांगतात म्हाका बस स्टँडार सोड म्हणून. आमी राव वयताना इल्ली बस स्टँड हांवें देखून म्हणचें एक्सिडेंट ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಗು ನಿಮ್ದು ಆಗ್ತದಾ? करेक्ट. आगदिल्ला. एक दीस हांगा बज्जोडी ससेकलो भुरगो आठवेंतलो भुरगो डबल रायड आवयच्या स्कूटर काडून आयला पदवा धरलें. मागीर म्हाका वळख आली हांवें सोडलें. मागीर आवय फोन करतना आवय कालें उलय लागली फोनार. हांवें सांगलें बिट्टू बिडी नमगे याके ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ आमी मागीर ताका धरलें आनी कालें गेलें. मागीर आमकां किरकिरी आवयचें काम स्कूटर दिताना तो बिजे फ्रेंडाक सोड न्हू पदवा कडेन येताना धरलो ताका. ल्हान भुरगो ताका पांय पावनात येदो व्हडलें स्कूटर. आवय सांगतना आवय ಎಂತ दुसरेंत एटिट्यूडूच दुसरेंत थंय पेरंटांक आमी कालें करूं देखून अर्दे हांव म्हणचें मॅकॅनिकली एक्सिडेंट्स आनी हें जावचें ओन्ली 1% म्हण येता. नेग्लिजन्सान 99%. करेक्ट न्ही आतांच्या व्हेकलांक सरी केल्यार आतां पयलींच्या बरी व्हेकलां न्ही सफिस्टिकेटेड व्हेकलां आनी मस्त टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाल्लीं व्हेकलां जाल्ल्यान आतां पयलींच्या बरी ना. आतां ABC ब्रेक सिस्टम्स आनी मस्त वॉर्निंग सिस्टम्स हें पुरो आसा. देखून कितले जाणां हांवें पळयलां ल्हान भुरग्याक स्टेरिंगा कडेन दोन बसतात पांय स्टेरिंगान घालतात हात पेसेन घालतात
पेट्याच्या पिलाक स्टेरिंगार दोन ड्राईव्ह करता बेबी ऑन बोर्ड नॉट इन लॅप करेक्ट नॉट ऑन लॅप करेक्ट हांवें रावून सांगचें तांकां तिगेरी म्हणून तर ड्रायव्हिंग करतना पाय भितर घालो जाल्यार कुणाक जायना इतले टेंडर पाय तांचे न्ही एक खंत तांचे थोडे पडे स्टेरिंगार काही शिरकाले वा भुरग्यान खाले म्हणी हें करण हात पायान खाले स्विच दामली बा काले जाले काले करताय लेफ्टाक भुरग्याक बसे सीटीर बेल्ट घालनात ब्रेक मारतना मांडो आरशा मारलो जाल्यार आरसो मांडो बिटलो बैला गावांनी 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक मुखल्या सिटीर बसोंक बसोंक ना अलाउड ना कित्याक आमी भायर आसल्या बेबी ऑन बोर्ड म्हणली सीट फाटल्यान आसा जेत सीट बेबी सीट दवरून बेबी सीट ना म्हण जाल्यार तुका गाडीत दिनात गाडी दिनात आरसी पासत करनात ते हांगा ते नंत ना करेक्ट हांगा काय हांगा तुमी एरियेक आतां गाडी काडल्यार हजार्ड लायट म्हळ्यार इसाराके 4 इंडिकेटर फ्लायसनचो बटन के म्हळ्यार कोणाकी गोत्तुना आनी तो काले यूज कशें ताच्या पयलें गोत्तुना कोणाकी गोत्तुना फ्रंट व्हील ड्रायव्हिंग कशें करचें रियर व्हील ड्रायव्हिंग म्हळ्यार कालें करेक्ट आनी ट्रॅक सिस्टम म्हळ्यार कालें खंयचे सिग्नल दिवचे कशें रावयचे खंयच्या ट्रॅकांत खंयच्या ट्रॅकाक वचाचे सिग्नल कशें दिवचे आनी खंय तूं पार्क करतना कशें पार्क करचें रायट कोणाक गोतना कांय 1-2-3% सोडल्यार उरल्या कोणाक गोतना करेक्ट देखून हांवें सांगलें हर एक 90% व्हेकलां एक्सिडेंट जावचें तर नेग्लिजन्स जावं तर आतां आमी कशें सोमक रे कित्याक प्रॉब्लेम सगळ्यांक गोत्ता आसा प्रॉब्लेम आमकां सगळ्यांक गोत्ता आसा आमी वट्रासी करना जावं कोणी फॉलो करनात एक्सिडेंट जावन आसात म्हणून गोत्ता आसा तर आमी खंय सोमा करूंक तुमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी खंय सावन स्टार्ट हाका एकच कानून स्ट्रिक्ट करचें कानून स्ट्रिक्ट म्हळ्यार पेनल्टी अशी आसाची की ताणें नेक्स्ट डे की घालतना ते चिंतीचे लायक बैल्या गांवा पळय तर बैल्या गांवांत कितें जाता थंय एक्सिडेंट जायना म्हणून हांव सांगना ओके आतां सावथीन फाशी दितात मर्डर केल्ल्याक पूण मर्डरांक कांय रावनात हात कातरतात आनी कालें करतात गमटो कातरतात उमकाळयतात बॉडी पुरो ते पळोवन तेंकां क्रायम रावना पूण एक 50% रेड्यूस जाता की करेक्ट अवेरनेस येता की करेक्ट हांगा स्ट्रिक्ट म्हळ्यार एक्शन कशें जायचें म्हळ्यार मिनिमम 1-2 वर्सांक लायसन्स कॅन्सल आनी ताका एक सिस्टमॅटीक पेनल्टी म्हळ्यार अशी म्हळ्यार ताणें नेक्स्ट तेंत म्हळ्यार नेक्स्ट बिहेज ताणें व्हेकल मार्गा काडटाना करेक्ट कशें म्हणून म्हळ्यार आनी एकल्याच्या ब्लडाची व्हॅल्यू ताका कळाचे करेक्ट आतां बैल्या गांवांत सावथीन ब्लड मनी म्हणून ब्लड मनी म्हणून दितात करेक्ट हांगा खंय जाल्लें आसा की आज सर कानून तेंत न्ही व्हेकलां तेंत न्ही करेक्ट हांगा कोणाक फायन पापाच्याक मात रायट टिंट गेला म्हणून पापाच्या गाडी रावची आतां व्हडली कारां आहात कोण तांकां टिंट रावयता करेक्ट तांचे नंबर वाचूंक येनात फॅन्सी नंबर्स कोण रावता तांकां HSRP प्लेट ना तांणी कशेंय रावयेत कोणूय रावयना कित्याक म्हळ्यार दे आर एबल पर्सन्स बॅकग्रावंड आसा तांकां तर तेंय तशें ना करेक्ट तेंय तशें ओबामा दुसऱ्या दिसा झोमॅटो हें डिलिव्हरी बॉय करेक्ट आनी कित्याक आमी भायल्या गांवांत आसल्या हांगासर आतां 0 ट्रॅफिक टायमार पळयला जाल्यार एक नॉर्मल आमचो लोकल एक MLA वेता जाल्यार ताणें वेता म्हणजेर सक्कड मार्गाचे ब्लॉक ताका इतले कॉनवॉय तें पुरो आसता पूण भायल्या गांवांनी आमी पळयला एक दुबयचो शेख जाल्यार तो खंयच्या कारार वेता खंय वेता तो नॉर्मल वचून आसता कोणाक कळना 0 ट्रॅफिक ना कोणाकी प्रॉब्लेम जायना पब्लिकाक पूण आमच्या इंडियांत म्हळ्यार स्पेशली आमच्या मँगलोरांत हांवें पळयल्या प्रमाणे एक कोणी लोकल एक धाकटो मनीस येता जाल्यार तो इल्लो पावरफुल मनीस जाल्यार सगळ्यांनी रावयला आतां पळोवचें आमी म्हाका कोत्ता कित्याक म्हळ्यार तर ॲम्ब्युलन्स कालें करचें करेक्ट तुमी आतां भायल्या गांवांत आनी पळय एमर्जन्सी लेन्स म्हण आसात करेक्ट तातूंत ओन्ली ॲम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेड आनी डॉक्टर्स सोडल्यार सावथीन आनी पळय आसात भायल्या हांगा एमर्जन्सी लेन नात लेन्स ना आनी आल्ल्या लेनींत अर्दें पार्किंग जालें करेक्ट एका बिल्डिंगाकी ब्लू प्रिंटांत अंडरग्रावंड पार्किंग इनॉग्रेट जाल्ल्या कुडले अंडरग्रावंड पार्किंगांत हॉटेल क्लिनिका झेरॉक्स आनी हें तांकां कॉर्पोरेशन उदकाचें कनेक्शन तांकां कॉर्पोरेशन KB कनेक्शन दिवचें ट्रेड लायसन्स तांणी दिवचें आनी पार्किंग ना ताका पर्चेसिंगाक या बिजनेसाक आयिल्ल्या मनशां मार्गार पार्किंग करचें करेक्ट टो केलें लॉक केलें फोन केलें काडलें तर आतां आमकांत थोडे फावटी ट्रॅफिक करतना सांगतात कालें सांगल्या फाटलें कादाराक फोन करता आनी कोणाक फोन करता पॉलिटिशियनाचेर कोण म्हणून हांव कोण म्हणून करता साहेब म्हणून अक्षय कुमार रोड तुम्हारा बाप काय क्या म्हणून तशें जाल्ल्यान हर एकाकी तांणी जर तर प्रतिनिधींक फोन करून आमकां हें करचें जाल्यार मागीर ट्रॅफिक रुल्स कोणाक कंप्लीट करचें काल्याक कोणाक हाका एकच तांणी कालें सोल्युशन म्हळ्यार त्या डिपार्टमेंटाक सरकारान पावर दिचे आतां भायल्या गांवांत पुलिसांक फुल्ल पावर दिला तातूंत कोणी इनवॉल्व जायना पॉलिटिक्स जावन कोणीय तुका येना तें वसाचें आनी पेनल्टी अशी करचे की ताणें 10 पटी चिंतूच्या बरी पेनल्टी जायचे त्या दळा मात आनी सुदार आनी येत
आनी व्हेकल दिताना त्या मनशाक गरज घे, त्या मनशा कडेन ऑथोरायज लायसन्स आसा गे, इज ए अंडर एज गे आनी हें आसा गे, हर एक चिंतून न्हीज जावन भायल्या गांवा बरी तांकां गरज आसा की व्हेकल ताका. आनी एका सकाळीं सुट्टाना एक व्हेकल यूज करना, 3 व्हेकलां काडून येतात. करेक्ट. आतां एमर्जन्सी जाल्यार व्हडली, आतां डॉक्टर्स तांकां वसाचें. आतां एका घरा पळय एक भुरग्या खातीर एक व्हेकल, दुयेक एक स्कूटर, ताका एक बाईक पुताक आनी आवय 4 व्हिलर येता आनी काल येता. तर तितल्यो गाडयो हे जे काही मार्ग ಆಗತ್ತೆ न्ही. करेक्ट. हे जे सर्कल ಆಗತ್ತೆ न्ही. पण गाडयो आयल्यो जाल्यार एखाद्या रूल प्रमाणे सगळ्यात एक रूल फॉलो करून सिस्टमॅटिक गेली जाल्यार मागीरय वडना जायना म्हण काय ना. आतां आमच्या मँगलोरांत ती ट्रॅफिक कंट्रोल करूंक जायना म्हण काय ना. एकल्यांनी फॉलो केलें. आतां एक्झाम्पल नंतूर सर्कल 4 रोड जॉईन जावच्या कडेन 4 पोलीस आसात म्हण चिंतया. आतां तुमकां सांगता, आतां एक पदवाची ओपन जावन आसा, कित्याक आतां एक ॲम्बुलन्स म्हणून आसा देखून ती पदवाची ओपन केल्या. ते जाल्ल्याक उडले. आतां भिकरघाटाची ओपन करन एक 15-25 गाडयो पास जाता नंतर हातूंत एक ॲम्बुलन्स आयलें. त्यावेळेला काय करचें पडलें, ती कंटिन्यू ॲम्बुलन्स सिग्नल क्रॉस जाता म्हणसर ओपन दवरचें पडटा. त्या दळ हांगा काद्रेची मल्लिकाटे म्हणसर ट्रॅफिक पावता, येणे पंपुयल म्हणसर ट्रॅफिक जाता. ती ॲम्बुलन्स पास जाल्ल्याक उडले, खंयची एक लायन सोडटाना थंय जावन परते आनी एक ॲम्बुलन्स येता. हांगा ॲम्बुलन्सांक सेपरेट लेन म्हूण ना. करेक्ट. आतां कोणाक प्रायोरिटी दिजे, इमर्जन्सी ॲम्बुलन्स एमर्जन्सीक दिजे की या तुका दिजे. करेक्ट. हां आणि अनेक प्रॉब्लेम जाता काले म्हणून सांगल्यार हांवें अनेक पळयलें की त्या पंप वेलतावन आमी कांगनाडे वेताव, ते आमचो ओल्ड रोड आसा पळय, त्या रोडार येता आसतना साबार पोटी म्हज्या पर्सनल एक्सपिरियन्सान जाल्ले विशय. आतां काम जाता तो रोड नॅरो, तातूंत अशे 2 लेन मात्र पळय, एक वचूंक एक येवंक, आनी तो पोरनो रोड जाल्ल्यान बारीक रोड असो येतो. आतां त्या रोडार आतां एक ॲम्बुलन्स, कित्याक कांगनाडे आस्पत्रे आसा जाल्यार सडा वचून ॲम्बुलन्स सुमार म्हाकाय मेळना. आमी कालें करता म्हणून जाल्यार ॲम्बुलन्स न्ही म्हणून सांगून आमी सायडीक रावून रोड आमी सोंडिताव घेना. आतां ॲम्बुलन्स गेल्या फाटल्यान, ताच्या फाटल्यान पुरा व्हेकल आमी हांगा तोरल्या. आवय आतां मुखार गेल्लो मनीस काले म्हणटा म्हळ्यार हांवें पाप बीर म्हणून ॲम्बुलन्साक वाट सोडून दिल्ली, पण ताच्या फाटल्यान उरल्या सगळ्यांनी येवन मुखार वचून सगळ्यांनी ब्लॉक करून घालतात. आनीक हांवें पळयल्लो विशय कालेंगे म्हणून सांगला, चडा वता आमी तो थोडे पडे रिवर्स काडचे, कित्याक पार्किंगाचो विशय सोडया, आमच्या मॅगलोरान पार्किंगान सायडीक आमी पार्क करता वय, पूण आतां पार्क केल्यान तर म्हणून चिंत्या एकलो मनीस रिवर्स काडनासा जाल्यार ताच्या सायडी तो रेगून आनी एकलो मनीस येता, सड्ड म्हळ्यार ताका रिवर्स काडूंक 15 सेकंदां, सड्ड म्हळ्यार 30 सेकंदां मेळटात. त्या 30 सेकंदां रावोंक हाका नाका. काडलें ताणें तो काणून तो ओवरटेकन गेलो, पूण तो काडटाना ताका दुसऱ्यान रावयचे जाल्यार एकलो मनीस पार्क केल्लो मनीस प्रत्येक ट्रॅकाक फाटी हाडटा जाल्यार ट्रॅकार तो सकयल्याच्यान रावाजे, स्टॉप रावाजे. ताणें एक रिवर्स काडटाना हजार्ड लायट घालून फाटीं गाडीचे, ट्रॅकाक मेन ट्रॅकाक गाडीचे हाडटाना सायड रावचे. तो रावंक तयार ना, तो आयल्या ताणें घालून येता. पूण त्या मनशान फाटी काडटाना उरल्यान रावयचे. हांगा तशें कशें म्हळ्यार हांगाचे रूल कशें म्हळ्यार हांवें वसाचें, म्हाका पडोवन वचना, पूण हांव फाटीं काडटाना म्हाका हेंचे म्हाका सोंडीचे, पूण आनी एकलो येताना हांवें सोंडीचें म्हणलें ना, हांवें वसाचें. आतां जंक्शनाचेर पळय सड्ड म्हळ्यार हाफ मिनट 30 सेकंड्स नाल्यार 1 मिनट रावंक पडटा तितल्यांत. आतां आमी गेल्ले आमच्या जाग्याक पावल्या उपरांत थंय कितलो वेळ आमी वेस्ट करता. करेक्ट. कितलो वेळ पाड करता. आतां म्हजोच तो पॉयंट एक्झाम्पल हांवें सांगचें, पदवा 5 पॉयंट ओपन सर्कल म्हणटात ताका, ओपन पॉयंट. इडन येतावन उलटा येतात, नंतर सर्कल ब्लॉक म्हणून शक्तीनगरचो लोक पुरो इडनांतल्यान भितरल्यान येवन हांगा उलटा येता, बीजे केपीटी वचोंक या सरबत कट्ट्याक वचोंक. सरबत कट्टे तावन आयिल्लो पार्काक उडोवंक येता, नंतर टू केपीटी, केपीटी नंतर पार्का तावन नंतराक येतात, पार्का तावन सरबत कट्ट्याक येतात. कोसो म्हणना पुरा एक अमिबा बरी, लायक एक अमिबाचे शेप कशें आसा तशें. कोणा म्हूण करताय, हांव एकलो मनीस आसचो, कोणाक रावयताय कोणाक सोडटाय. देखून हांवें काल करचें 1/3 करचें न्ही. केपीटी तावन नंतरची एक ट्रॅफिक रावून 1/3 पुरा गेल्या उपरांत ही ओपन करची. आतां इतलो वेळ केपीटीच्याक रावून हांवें हांकां पुरा ओपन करून क्लियर करना, तिशिली ओपन रावून केपीटीची सोडटाना येणे इडनांतल्यान येवन आड दवरचें, येणे पार्का तावन आयिल्ल्यान आड घेवचें दोरो बांदचो. त्या वेळार तांकां इशीन वचोंक न्ही, हांकां तिशीन वचोंक ना, येवन ब्लॉक करतात. तर तुमकां एक अर्दे मिनट 30 सेकंड्स रावोंक जायना जाल्यार तुमी गेल्ल्या जाग्यार मागीर काजारा कडेन गेल्ल्या तितीन वरां बसतात, आनी फंक्शनाक खंय बसतात, थिएटरांत तितलो वेळ बसतात, आनी तुमी आतां वचून बारांत आनी खंय पावल्या उपरांत सॉरी तुमकां त्या ट्रॅफिका कडेन एक मिनट रावंक जायना. पॅ हॉर्न मारचें, मुखार येवचें, मुखार भुरगीं सकाळीं हांव क्रॉस करतना मुखार येवचें. तूं मूव गेल्या फाटल्यान भुरगीं बी येतात, फाटीं धांवतात. भुरग्यांक कन्फ्युजन. आतां प्रोटेक्शन जाय जें नाका. करेक्ट. हांगा कारण कालें म्हळ्यार तांची कोणी भुरगीं चलोवन येनात, तांणी गाडयेर येचें.
तांची भुरगीं सोलोन गेल्लें जाल्यार मात तांकां ताचें रियलायज जाता जालें कळलें की म्हणून पेडेस्ट्रियन मेळटालें आतां तांकां इल्लें म्हणून प्रोटेक्शन जावन हांव पयस रावयतां मस्त पयस रावयतां आनी तांकां अशें अशें सिग्नल पयस रावन मागीर रावन हांव हें करताना लो 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 म्हणजे हांगा मुसर येवन रावतात करेक्ट हां त्या दाळा ती भियेतात प्रायवंतां आनी पुरा करेक्ट तांकां सडन धांवोंक जायना प्रायवंतांक रोड क्रॉस 2 हायवे ट्रॅक क्रॉस करचे मनशापण दाखयचें ना तुवें मनशापणाचो विशय सोडया आतां आमच्या केपीटी दत्त म्हणजे केपीटीचे एक्झाम्पल हांवें दिलें जाल्यार केपीटीन दुसरे कडेन लायन ना म्हणून पूण केपीटीन क्लियर लायन आसा ओके लायन जाताना कांय जाता तुका सिग्नलार तुका लायन रावल्या जाल्यार तुवें त्या व्हायट लायनीच्या म्हणल्यार व्हायट लायन तुवें बसल्या जावन तुका करेक्ट दिसाचे विजिबिलिटी आसाची हांगा काय ना टेल गेटींग म्हळ्यार काय करता त्या व्हायट लायनी वेट जाल्यार रावतात येवन मुखार रावयतात एखाद्या वेळा सिग्नलार तूं स्टॉप जालां जाल्यार त्या व्हायट लायन तुका करेक्ट तुवें दिसता तुवें बसताना तुका ती व्हायट लायन करेक्ट दिसता मातशें तुवें ती पाटी रावोंक आसा हांगा तें करनात सेकंड थिंग काय म्हटल्यार टेल गेटींग हांगा एकदम मँगलोरान 2 व्हेकला मध्ये डिस्टन्स म्हणल्यार तुमी पळया बिलकुल ना तुमी विचारा एक पार्किंग लेन मेंटेन करताना कितलें गॅप दवरचे आनी कशें दवरचें म्हणून एकच तेका लागून एक्चुअली मुखल्या व्हेकलाचे फाटलें टायर तुका दिसाचे करेक्ट दॅट मिन्स 8 फीट गॅप येजे म्हळ्यार 2 व्हेकल त्याच्या मध्ये रावचे म्हळ्यार दुबई सांगताना कशें सांगता 2 व्हेकलांचे गॅप आसचे 2 व्हेकला मध्ये मुखल्या व्हेकलाचे बॅक व्हील तुका ड्रायव्हराक एक्झॅक्ट दिसाचे क्लियर म्हणटा लागीं 8 to 10 फीट गॅप येता त्या दाळा करेक्ट हांगा गांडी गेडे वचून रावयले तो आतां हेवी लॉरी काडटाना इल्ली म्हणी ती गाडी फाटी येता करेक्ट सो ते गॅप कितें दिवचे आतां आप्पाचेर गाडयो रावून आसात जाल्यार गेर एंगेज जायना थोडे फाटी गाडी फाटी येता देखून तें गॅप दिवचें म्हणून हांगा मागीर आनी हॉर्न मारचें देंवचें डोर काड स्वताचेर लढाय करची ताचेर डोर व्हरून मारूंक घेवचें तुवें ताच्या फाटल्यान लाय ताका फाटल्यान दोळे नात रायट तुवें रावयताना या आमी रावयताना आमी गॅप दोन रावयचे करेक्ट आतां आमी काडटाना फाटी विचारली जाल्यार ताणें येवन आमकां जोर केल्यार आमकां कशें जाता हाव वी फील करेक्ट हां तें ना हांगा देखून तें अवेरनेस पयलें येजें हांवें तेंच म्हळें हें कशें जाता म्हळ्यार 1ನೇ क्लासीन शिकोवन 10वे क्लासीक पावल्या घडले तो म्हणटा काय भुरगो 1ನೇ क्लासीची टिचर कांय प्रेजन ना म्हणून करेक्ट समजालें न्ही त्या हंताक आमी आतां पावल्या करेक्ट ड्रायव्हिंग शिकता म्हणजे आतां चेडवां पळया चेड्याच्याकी आतां ओवर स्पीड वचूंक समजा ती शिकतना इतली भियान आसतात इतलें हें आसतात रायट मागीर तांणी हेचे रॅश आनी तांचें एटिट्यूड म्हणून पळयल्यार आतां आमकां तर बेन दिसता बीइंग अ वुमन ड्रायव्हर माय सेल्फ इतल्या वर्सांची एक्सपिरियन्स आसो न्ही इतले रुल्स फॉलो करून गोत्ता आसो न्ही थोड्याच तरी सादें म्हणजे सांगात जाल्ली एक विशय हांव आमच्या लालबाग न्ही आमचे ओशन पर्ल हॉटेला कडेन तेंतावन आमी येताना पीव्हीए सर्कल आसा पीव्हीए सर्कला कडेन सिग्नल पडटा म्हज्या मुखार फुल्ल व्हेकल आसली आनी ते काल म्हणून सांगल्यार रायट सायड म्हळ्यार ओवरटेक करतलो सोडूंक आसा ते फ्री रावचे खातीर हांव विशीन रावली म्हज्या फाटल्यान एकली बायल मनीस कंटिन्युअस ती आसा 2 व्हिलर येता आमी आसा 2 व्हिलर येता हांवें मुखार म्हळ्यार हांव मुखार वचना काल ताची इड्यान हांवें वचून रावचे ब्लायंड स्पॉट म्हणून म्हाका गोत्ता आसा म्हाका रुल्स गोत्ता देखून हांव फाटी रावली इने एक म्हाका हॉर्न घाले इतल्यानी तितल्यानी हांवें फाटींग वोन पळयलें ओगेत रावली ती मागीर हॉर्न घालता मुखार सिग्नल आसा तुका खंय वचोंक जायना इतले हॉर्न हांव मागीर पेशन्स काडून ओगेत रावली मोतीन म्हाका इतल्यो गाळी येतात पूण जाल्यार हांव ओगेत रावली मागीर कशें सिग्नल ओपन जालें खंयच्या आमसोरार म्हज्या लेफ्टांत हांव गुवली आनी पुरो मुखार गेली मुखार येताना काल फुल्ल व्हेकलां ते ब्लॉक आसात तिका रावाज येता पडले हांव स्ट्रेट लेनीर आली म्हजी लेन खाली जाली हांव गेली तितले हॉर्न घालून त्या सिग्नलार ती खंय वचून पावली प्रॉब्लेम काले म्हणून सांगल्यार आमकां थियरी गोत्तना देखून हांवें आमच्या लोकां कडेन इतल्यांत सांगचें आमच्या इस्कॉलांनी एखाद्या वेळा इस्कॉलाची कोणी प्रिंसिपलां टिचरां कोणी पळोवन आसात जाल्यार आमी आमच्या इस्कॉलांत स्केटींग क्लास स्विमींग क्लास डान्स क्लास म्युजीक क्लास सगळे क्लास आमी घालता भुरग्यांक गरज आसा गरज नातले सगळे सर्टिफिकेशन कोर्स आमी दिता पूण दया करून एखाद्या वेळार खंय आसात जाल्यार एक ट्राफिकाचे एक कोर्स एक सर्टिफिकेट कोर्स आमच्या इस्कॉलांत हाडन एक ट्राफिक रुल्साचे विशय ल्हान भुरग्यांक आमी शिकया एखाद्या वेळार पेरंट्स तुमी ड्रायव्ह करना आसात जाल्यार तुमी कशी तुमकां खंडीत जावन म्हाका गोत्ता आसा तुमी कोणी रूल बुक शिकोवन तुमी ड्रायव्हिंग सुरू करना म्हणल्यार हांव खंडीत जावन ह्या मुखांतर म्हाका कळीत आसा देखून फर्स्ट तुमी रूल शिका सीट बेल्ट घालूंक शिका थोडे फुडें आमी म्हणटा सीट बेल्ट घालनासतना येता पूण एक टेक्निकल तुमकां डिटेल हांव सांगूंक अशें येता तुमी सीट बेल्ट घाल्या शिवाय सीट बेल्टाचेर क्लिक जाल्या शिवाय एअर बॅग्स ओपन जायना तांतूय आतां म्हळ्यार सिंगल एअर बॅग जाल्यार खाली ड्रायव्ह करतले आनी मात एअर बॅग जाल्यार पावता ड्युएल एअर बॅग म्हण आसता हांव सांगता ड्युएल एअर बॅग आसो न्हू जर तर ड्रायव्हिंग करतल्यान सीट बेल्ट घाला लेफ्टा बसल्यान सीट बेल्ट घालूं ना जाल्यार इट इज अ पॅरलल कनेक्शन तुमी पळय मॅन्युअल बुक नंबर 15 पेज पळया तरी हांवें घालून आसतना ड्रायव्हिंग सिटीर आसल्यान घाल्यारी म्हज्या फॉल्टा दरम्यान एक्सिडेंट जाताना सेन्सर ऑपरेट जायना ताचें एअर बॅग ओपन जायना म्हज्या दरम्यान कित्याक म्हळ्यार आमी कालें करता फाटल्यान शिरकावन दवरता तांकां गोत्त ना
एमटी सिटीर शिरकायल्यार बीप जायना पूण सिटीर वेट बसल्या कुडले जर तर आमी आमच्या पोटा मुकल्यान आनी जर तर ते लॉक करना जाल्यार पॅरलाल कनेक्ट जायना सेन्सर कनेक्शन वचना फाल्यां कालेय एक्सिडेंट जाल्यार दोनी हेर बॅगां ओपन जायनात ही एक आमी उडास दवरचे आनी मुख्य जावन इस्कॉलांत ट्राफीक अवेरनेस आतां पळय इस्कॉलांनी सगळे इस्कॉलान काणगेचे युनिफॉर्म बॅगां टिफीन आनी कितें आनी हॉबी क्लासीस दवरतात आमकां इन्कम येवचें मात आमी पळोवचें न्ही आमकां आमच्या इस्कॉलाक शिकोवंक घेवच्या भुरग्यांचें जीवन आमी आतां इस्कॉल वॉट इज द मिनींग ऑफ एज्युकेशन आमी एका पर्सनाक एज्युकेट करचें म्हळ्यार कालें आतां मने मोदला पाठ आसले आतां रांदप उलोवंक शिकचें आवयता घरांत इस्कॉलांत घरा पयलें शिकतात आतां इस्कॉलाक भुरग्यांक आमी धाडचें एक समाजांत एक बरो नागरीक जायचे समाजांत एक ताणें बरें वृत्ती पावचे आनी समाजाक एक बरें नांव हाडचें आनी बरो हेका अंताक पावचें म्हणल्यार कितें आमी ताका तें प्रिपेर करचो एज्युकेट करचें एक लॅब म्हूण येत एक इस्कॉल म्हळ्यार एक लॅब म्हूण येत एक फॅक्टरी म्हूण येत थंय आमी पयशांचेंत एम दवरून करचें न्ही पूण ताचें मुखेल जीवन कशें जायचें म्हणलें आमी हांगाच आतां पळय आमी शिकच्या टायमार बरो बोर्ड स्कूल आहलें ICSE CBSE आनी कालें CFL आनी कालें खंयचेंय नासलें एडवान्स लर्निंग आनी नीट CET पुराय नासलें ते दाळा बोर्ड स्कुलान शिकले इंजिनियर जाल्यात डॉक्टर जाल्यात तांणी बांदले ब्रिज आतांय पडोनात आतां नीट आनी वांकडे शिकले आनी 2 म्हयन्या भितर बिल्डिंगां पडटात सकयल आनी ब्रिजां पडटात ते सोडया आतां एक प्रोफेशन जावन आतां मेडिकल जावन एज्युकेशन एक प्रोफेशन जावन गेला कांय करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार पूण आमी एक कालें म्हळ्यार हे एक अवेरनसाची ते क्लास म्हणून एक उक्तावण करीचे आनी हर एक इस्कॉलांनी आतां CC कॅमेरा आसात क्लासींत CC कॅमेरा आसात एंट्रन्साक CC कॅमेरा आसात आमच्या इस्कॉला घेवची भुरगीं कितलीं फॉलो करतात फाल्यां कालेय ते भुरगें भायर एक्सिडेंट जावन सरलें आतां खंयच्या एका इस्कॉलाचें हांव आतां नांव उजार करना हले इस्कॉलाचे भुरगे मार्गार विदावट हेल्मेटार एक्सिडेंट जावन मेले म्हणलें फाल्यां पेपर रायल्यार त्या इस्कॉलाचें नांव आयल्या त्या इस्कॉला बरें गे आतां म्हजो भुरगो हेल्मेट नासतना मांडो फुटोवन मेलो म्हणून ह्या कालें म्हज्या भुरग्यान एक चोरी केली ह्या कालें क्रायम करणं परवान ताचें नांव रेजिस्टर जाताना ताणें स्लेट हातान दवरून उदयवाणीर फोटो येताना आमकां पेरंटांक बरें दिसता गे पळोवंक हां हांवें विचारचें हें आमी मतीन दवरलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आनी कितले गे पेरंटांक पडलां दावेचें तूं 99% काडल्यार तुका व्हेकल दिता थंय तवें म्हणचे पेरंटांनी करची सूक थंय करची ताका 18 इयर्स जावनात विदाउट लायसन्स तूं बायक काडून दिता म्हणजे कितें प्रॉमीस करताय ताच्या बदलाक तुवें कालें सांगचें तुका ह्या समाजांत बरो नागरीक जावं जाय जाल्यार मुखारींक तूं एक बऱ्या हुद्द्याक पावाचें जाल्यार एक IAS IPS ऑफिसर या खंयय गव्हर्मेंट जॉब या बरें इंजिनियरींग या खंयय तुवें जायचें जाल्यार तुज्या पांयार उबें राव बरें शिक हांव काडून दिना तुका जाय जाल्यार शिक ना जाल्यार सिमेंट वोय माती वोय ना जाल्यार गार्डनाचें काम कर नारळ काड तण काड नाल्यार गोठो झाड तेंय प्रोफेशन तें खंयचेंय प्रोफेशन चीप न्ही खंयचें देखून देवान रचतना संवसार लेवल जावन रचूना उबार तोपकोट जावन देवान रचतना सगळ्यांक ग्रेस्तत्व म्हूण रचूना दुबळोय रचूना एकामेका पावच्या खातीर देखून तो आमी म्हणचे खाली एक तांकां हें आतां पळय शिकपा वयर शिकप डिग्री वयर डिग्री आनी हाय दाखोवन तांकां संवसाराची नॉलेज येतना 1 किलो पिया वाडोवंक वतना 1 किलो पिया वाडोवंक वतना रोड कसो क्रॉस करचे म्हणून वतना एक भुरग्याक इंग्लीश मिडियमाच्या भुरग्याक 100 रुपया दिवन पिया वाड म्हळें भुरगो शिव पिया वाडनायला चेंज हाडूं ना तुवें पिया वाड म्हळें पिया वाडलें चेंज म्हाका हाडूंक सांगूं नाय हाचें आन्सर भुरग्याचें इट इज फॅक्ट आमी आमच्या भुरग्याक बेजीक पयलें ट्रेन करीचे बेजीक ट्रेन करीचे आतां मुस्लिमांची भुरगीं पळया ती ल्हान भुरगीं कशीं क्रॉस करतात तांकां कशें पयलेंत संवसाराक म्हळ्यार तें फियरनेस काडूंक तांकां ट्रेन करतात पयलें आमी तांकां फियरनेस काडीचे आनी एक बोल्ड व्यक्ती जावन तांचें धैर्य भरून तुवें कितें करीचें कितें करूं नजो तें पयलें आमी तांकां शिकयचें आमी शिकोवचें पयलेंत इतल्यांत तांकां बूक ABCD आनी तें गेलें इतल्यांत एकत आनी ट्युशनाक वच तांकां कांय वचना मागीर एक्सिडेंट जावन आस्पतालांत न्हिदल्या उपरांत म्हज्या भुरग्या खातीर माग तेंय फोन करचें बाळक जेचेक फोन करचें कारकोळ फोन करचें फादर आब्बूक फोन करचें आनी खंयच्या हाका फोन करचें गेल्ल्यांक फोना कर म्हज्या भुरग्या खातीर मागा फादर म्हज्या भुरग्याक कितें प्रेजन तुमी पयलें ताका बेजीक दिवन ताका अवेरनेस हाडिल्लें जाल्यार ताका जबाबदारी कितें म्हूण कळयल्ली जाल्यार हाळे तुका दिता
तुका आमी व्हेकल काडून दिता वय पूण तुजेर भरवोसून आमी दिता तुजेर वंदोन आमी आसा मुखार हिंग आतां आमी कश्ट काडून तुका पोसला मुखार हिंग तूं हें आमकां आनी पळोवंक पडचें आतां त्या भुरग्याची फोटो घालून सदांय ताका फुलांचो जेलो घालून दूख गळोवचें जाल्यार त्या भुरग्याक देवान तुमकां कितें दिल्लें तुमच्या मुखार संवसाराक कितें हाडलें करेक्ट 10-12 वर्सां जावन भुरगीं नासतना ताची हाची आंगवण घालून भुरगें दिल्या उपरांत ताणें कलें आतां काही लिवंडी तोंडा वचूना म्हणून तोंडाक व्हरतना जर तर तो एक्सिडंट जावन मेलो जाल्यार त्या आवय बापायक कितलें दूख बघना जायत जिणयेच्या आखेर पर्यंत तांकां ती दूख मरता म्हणसर तांकां मरता म्हणसर ती मागीर वचना कितलें तूं उडास विसरोंक कर जाल्यार ते उडास येतात पुत्र शोकम निरंतरम म्हणटात तर 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 आमचें काम केलें आवय बापायचें करेक्ट पोरवां जरते दिसाकय पयले आमचे कडेन आवय बापायडे क्वेश्चन करतलो गय देव करेक्ट तुका हांवें 1, 2 या 10 भुरगीं दिल्लीं तांकां सस्नीक जिविताक पावोवचें विलावारी तुवें केल्या गी म्हणून करेक्ट तांकां 18 वर्सां जाता म्हणसर ती पारिपिकाय पावता म्हणसर तांकां समजोवणी दिवचें आवय बापायचें कर्तव्य करेक्ट आवय बापायचें कर्तव्य इस्कालांत टिचरांचें कर्तव्य खाली तुमी शिकप भरचें न्ही मांड्यांत तांकां भायलें इल्लें ज्ञान दिजें करेक्ट अवेरनेसाचें ज्ञान दिजें भायल्या गांवांत तुमी पळय तांकां शिकतानाच इस्कालांत अवेरनेस आसा ती भुरगीं कशीं जाल्यार क्रॉस जाल्लीं पळयल्यान गे तुमी करेक्ट भायल्या गांवांत तेनात कशे रावतात हे कशे लायन मेंटेन करतात कशें आतां बेंगलोरांत बसा सोडून लायन रावनात गे रावतात कितें आमच्या बेंगलोरांत रावंक नजो करेक्ट कित्याक रावंक नजो थंय कितें बसार मुखार चडनात फाटल्यान चडटात केरळांत कितें बसांक पुरो डोर सँक्शन जाल्यात थंय ते घालूंक जातात हांगा कितें सिटी बसांक एक्सप्रेस डोर घालनात करेक्ट हांगा उमकळोन तो वचनासता तेंत म्हळ्यार न्ही कितें म्हळ्यार हाका हर एकाचें कनेक्शन आसा करेक्ट हर एकाचें कनेक्शन आसा लोन्स आनी ते हें पुरो कनेक्शन आसा हांव सामा आसल्यार संवसार बरो Correct. हांव बरो आसल्यार हांव तो म्हाका तळडू व्हरक जाल्यार म्हाका संवसार तळडू वत न्ही करेक्ट हांगासर काल जाता म्हळ्यार आय एम ऑलवेज ऑल रायट हांव सोमा हांव सामा म्हाका कोणूय सांगून वचो करेक्ट हांवें दुसऱ्यांक सांगीत करेक्ट आतां हांवें तो थंय आतां एग्जांपल थंय कितले जाण हेल्मेट घालना सर हेल्मेटाक सर ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ ತಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸಾ ಅವನು ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹೋಗಿ ಸತ್ರೆ ನನ್ಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ गेल्यार तुजो साहेबा सिग्नल जम्प केल्यार पिठो जावची गाडी तुजी म्हाका काय म्हजें काम तें अवेरनेस दिवचें तितलें आय एम नॉट ए गॉड करेक्ट हांव देव न्ही करेक्ट म्हजें काम हांव एज ए ट्रॅफिक वार्डन हांव ट्रॅफिक करतना म्हजें काम तुका अवेरनेस बेश्टे उबे रावन पुलिसा बरें उबे रावचें आनी ते ड्युटी करचें सोडून मोबायलार पळोवन रावचें न्ही करेक्ट म्हजें तें ट्रॅफिक करतना आमचें काम केलें प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्यूर क्योर ताप आयल्या उपरांत वखद करचें ताप येनातल्या बरी पडचें ब्लॉक जायनातल्या बरी पळोवचें आमचें काम ब्लॉक जाल्या उपरांत विसील मान ताका गाडी दिवन तेणें धांवडावचें हाका धांवडावचें ताची फोटो काडचे न्ही आमचें काम केलें ट्रॅफिक ब्लॉक जायनातल्या म्हणजे आमचें तूं कितलो 1 वर सेवा दिताय जाल्यार तुजें 1 वर तें नियतीन कर करेक्ट हां नियतन 1 वर करचें तुवें सायडीक रावचें ब्लॉक जाय जाल्यार लोक वचून दी म्हणून गाळी दितात गाळी दिले म्हणून आमी आमची वृत्ती सोडूंक जायना लोकांची योग्यता तितलीच गाळी दिवची तांणी एक 10 मिनटां येवन करून दी दे विल रियलायज वॉट इज ट्रॅफिक वॉट इज रूल करेक्ट पब्लीक म्हणून तेन त्या वोतांत त्या त्या धुळींत धुळीक त्या पावसाक भिजोवन Correct. एक सायलेन्सर कारखान्याच्या चिमणेंतल्यान देवरांच्या बर येता एमिशन टेस्ट करनात करनात एमिशन टेस्ट केल्यार हांगा सगळी पास जातात कार्बन आता टेस्ट समाजाक हांव विचारता इतले तरणाटे आहात आमच्या इगर्जेच्या व्यक्तीन जावन आमच्या पळय पयशे दिता म्हळ्यार पळय एकली म्हणी मार्गार येवन दीत कोणी येनात येवन दीत म्हाका कोत्ता हांव इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग करतना मार्गा देगेन केबल क्रॉसिंगाक रोड कटिंग आसलें उदकाचे पायपाक क्रॉसिंग थोडे फावटी घरा येना जाल्यार मेन लायन तेणे आसता मेन लायन येना जाल्यार घर तेणे आसता तशेंच इलेक्ट्रीक खांबे घर तेणे जाल्यार इलेक्ट्रीक खांबे येना आसता रोड कटिंग आसता आमी मार्गार कोणटाल्या म्हज्या वाटान एकल्याक आपयताना म्हणटा हे मार्गार हांव कोणूय घेना पुरो पळयतात म्हाका बसार आमकां भायर लोक पळयता लोकांक मार्गार पी करता सायबा म्हणून म्हाका आतां कितल्या जाणांनी म्हणा तुका कांय मेळना सायबा तुका पिचे लागलाय सायबा मांडो सामान आहे तुका धर्माक काल्या करताय कांय दिना आतां मदर तेरेसान 5 रुपयांनी सुरू केल्लें काम मदर तेरेसान म्हाका काले मुनाफा म्हणून केल्लें न्ही करेक्ट आमी जेजू क्रिस्ताचे क्रिस्त हांव म्हणलें नांव आसून जर तर आमी क्रिस्ताचें काम मुखारसून व्हरना जाल्यार आमी सगळ्यांनी ह्या जाग जावनूच क्रिस्ताचें काम मुखारसून व्हराचें म्हणना करेक्ट आतां हांवें विचारचें तुमकां रोड कोणाक नाका मारोग कोणाक नाका पाप सायबात हांव धरलो निमाण्या भुरग्याक मसरी रोड नासतना रोड नाका म्हणलो कोणी म्हाका हात वयर घालून दी हर एकल्याक रोड जायचेत तुका रोड जायचे रोड बरो जायचे हर एक बरें जायचे ट्रॅफिक ब्लॉक जावं नजो तुका रप्पा वचूंक मेळाचे ही आमची मनस्थिती करेक्ट
आमकां सॅक्रिफायस करूं नाका. आतां एक रोड डिझायन करून एक्वायर करतना पळया, सिंगल रोड आहलो डबल रोड कन्वर्ट करतना आतां जशी रूल म्हळ्यार आतां सिंगल रोड लेफ्टाक टर्न आल्यार लेफ्ट सायडीक चड एक्वायर करतात. खंय आतां सिंगल रोड पयलेंचो आसलो रायटाक टर्न आसा जाल्यार रायटीक चड एक्वायर करतात. कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट कोर्सो नवो रोड जाता तितलो स्ट्रेट करून व्यू स्ट्रेट दिसाचे एक्सिडेंट अवॉयड करच्या खातीर. आनी पयलें पुरो गुड्या वयल्यान अशें देंवताले. आतां तशें ना, झिरो लेवल करतात, दोंगर कुटके करतात आनी रोड सेकेल करतात. लायक पंप वेलतावन नंतूर येताना ताका झिरो लेवल म्हणटात. विजिबिलिटी एकत्तले एका हायट येतात, एकत्त हायट वचून अशें देवयनात. कित्याक म्हळ्यार पयलें अशें येताना व्हेकलां एक्सिडेंट जातालीं. देखून आतां व्यू मेळच्या खातीर टर्न्स पुरा स्ट्रेट करतात. देखून त्या टर्नाचेर चड एक्वायर करतात. हांगा लेफ्टाचो रोड एक्वायर करतना सायडीचो जागो करतना रायटाचो उणो करतात. आतां झिगझॅग आसले रोड नवे करतना स्ट्रेट करता. तो रायटाचो घालून जाल्यार तासो उणो काडला, मुजो चड काडला, तो कोर्टाक येता. हें अवेरनस पेपरार टीव्हीर हायवे ऑथॉरिटी जावन सरकार दिना लोकांक. कित्या खातीर आमी स्ट्रेट करता, कित्या खातीर चड एक्वायर करता. तें तितकें करतना रायट टर्न जाल्यार रायटाचो चड येता. जाल्यार ताकाय म्हण येत न्हय, मुजो चड गेला ताचो उणो गेला म्हणून. करेक्ट. हाचे विशयान अवेरनस हाडल्यार तांच्या मतींतलें कन्फ्युजन क्लियर जाता. पूण अवेरनस हाडचें कोणें? कित्याक म्हणजे आमची मिडिया काल जाला म्हणून सांगल्यार कोणी एक VIP काल 1000 आसा जाल्यार सगळो 24/7 ते करूंक रेडी आसा. ताका धाडलें आनी कोण कोणाच्या फाटल्यान धांवलें, कोण खंय कालें जालें, कोणाची गाय चोरली, कोणें कालें म्हणलें तेंत सकयल जावन. आतां पळया तुमी आतां पुरा मँगलोर बंद आनी पुरा बारी उणें. आतां नवी रूल आयल्या उपरांत ताच्या पुरा मँगलोर बंद, कर्नाटका बंद पुरा आतां रावला. स्ट्रिक्ट रूल काडल्या कोर्टान आनी पुरा हें केल्या उपरांत आतां रावला. पयलें लढाई जाताना तयारांक घालून उलपावचें, बस्सांचें पिटो करचें, तांकां उजो दिवचो, आंगडीक उजो दिवचो, फुटचें, तें कांय मिडिया दाखयना. पोलिसान एकल्यान गांडीक एक लातीन मारले, सकाळी जावन सांजे म्हणसर दाखयलें. तेंत काडून गश्टिले, तेंत दाखयलें. कितें रियलिटी आसा. आतां माध्यम चवथो दोळो म्हणून सांगतात. तो चवथो दोळो जावन वावुरता गे $1 मिलियन क्वेश्चन. आतां हांव तो इतली वर्सां हांव सेवा दिता. कितले मिडियाच्यानी येवन म्हणजे एक आतां हांवें म्हणजे फोटो घालचे म्हणून म्हणचें न्ही, हांवें करचें तुमी घाल्यार आनी एकल्याक एक इंट्रस्ट जाता सेवा दिवंक. इन्स्पिरेशन जाता. अवलो मनीस एक समाजान सेवा दिता, तुमी कित्याक येवं नजो. कित्याक म्हळ्यार तुमकां TRP मेळना. करेक्ट. तुमकां म्हणजे अशें कांय मेळना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां पयशे दिल्यार आतां हांवें पयशे दिवन तुमच्या मिडियार हांवें म्हजी सेवा घालची म्हाका गरज जाय. करेक्ट. हांव तुमच्या खातीर येवना न्ही. करेक्ट. पूण परवां झडते दिसा तुमी जबाबदार जातले. करेक्ट. आज समाजांत समाज सेवा करूंक मुखार येना जाल्यार ताका जबाबदार पयले मिडिया. करेक्ट. हांव सांगता पयले मिडिया. आज मिडियान जर तर आयिल्ल्यांक तुमी कितले सपोर्ट करतात, डिपार्टमेंट तांकां कितली फेसिलिटी दितात, तांकां एक वर्साक मिटींग आपयतात की म्हण तुमी जर तर क्वेश्चन केल्लें जाल्यार मिडियार आज डिपार्टमेंट आमकां एक हेल्प करूंक येता आसलें. आज मिडिया पडून वचूना, डिपार्टमेंटाक आमकां पडून तांणी आमकां यूज करचें. करेक्ट. तो जावन आयला जाय जाल्यार करून दी म्हणून. त्या तर आसा. देखून हांगा येनात. आतां बँगलोर पळय 700-800 IT BT इंजिनियर डॉक्टर्स आनी पळयतात. पूण ते एक तांकां एक फॅशन म्हणून तांणी करतात, एक हॉबी म्हणून, एक रियली एक करीत म्हण न्ही, पूण डेडिकेट जावन करना. आतां बँगलोर जावन आयले कितले की म्हणटाले तुमच्या बरी इन्स्पेक्टर आयिल्लो एकलो म्हणटात तुज्या बरी डेडिकेट. ते येतात पुरा एक जस्ट एक हॉबी म्हणल्या बरें ती करतात. पूण तूं हें करच्या बरी ते करनात. पूण हांवें म्हणचें गालें म्हळ्यार कलेय एक तूं काम करताय जाल्यार इवन एंत काम म्हण न्ही, खंयचेंय काम करताय जाल्यार तें नितीन कर, एकीनपणान कर, करेक्ट कर, डेडिकेट जावन कर. लोकांनी पळयचे, नेम एंड फेम, म्हजे फोटो काडचे, कोणी व्हिडिओ करचे म्हळ्यार त्या उद्देशा पण तुका कोणी पळयना जाल्यार न्ही, वयर एक CC कॅमेरा न्ही, आज तो पळयता. आज ताणें पळयल्यान हांगा येवन आज बसला. देवान तुमच्या मतीन घालें, आज हांवें बसयलें. हांवें जावन अर्जी घालूं ना म्हजी इंटरव्यू काडया म्हणून. करेक्ट. वय गे. करेक्ट. आतां म्हाका राज्योत्सव प्रशस्ती इतले 60 वयर ऑनर जाले, बेस्ट हांवें अर्जी घालूं ना. करेक्ट. तांणी म्हाका नांव तुका फाल्यां हे जे गेस्ट ऑफ ऑनर हांवें करूंक तुका देवाक गोत्ता केदाळे दिजे म्हणून मागयल्लें. मागतना दिना ताका गोत्ता. कित्याक म्हळ्यार सेवा जेजू म्हणटा एक कॉप शेळे उदक दिल्ल्याक ताचो प्रतिफळ सुकोवन वचना. कुर्साचो गुर्ती ताचो मिनींग. पयलो उबो पीस हांव आनी म्हजो देव आनी आड पीस हांव आनी म्हजो पेलो. करेक्ट. दॅट इज द मिनींग ऑफ क्रॉस. करेक्ट.
देखून आमी काल देखून तुवें उजव्या हाताक दिलें दाव्या हाताक कळना जावं म्हणा कोणीय पळोवन दी कोळी करनासतना रावूं दी पूण तुवें करचें तें काम कंटिन्यू करनसो पती पळोव तो दितलो ओके देव पळयता तशें जाल्लें सो आमी आतां सुमार 1 घंटो भर उलयल्या आनी सडावत जावन जाता तितले अवेरनेस ह्या एक पॉडकास्टा मुखांतर लोकांक एक बरें जायचें लोकांचे चिंताप इल्ले चेंज जायचे म्हणल्यार उद्देशान आमी जाता तितले ट्राफीक आमी कशें बरें करून काणगेत रुल्स आमी कित्याक फॉलो करीचे आनी कशें एक अवेरनेस हाडयेत म्हणलें मॅक्सिम बाबान आमकां आज हांगासर सांगलां तर आमच्या सर्वेक्षका तर्फेन आज तुमी तुमच्या ट्राफिकाचे काम जावन एका घंट्या खातीर आमच्या स्टुडियोत आमचे खातीर तुमी आयल्यात लोकांक बऱ्यांतल्या बरें इन्फॉर्मेशन दिलां त्या खातीर सर्व आमच्या विक्षका तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणून आशेत आसतना विक्षकांनो ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश जावन आसा तुमचें जिवीत बरें जायचें तुमकां बऱ्यांतलें बरें इन्फॉर्मेशन मेळाचें आनी एखाद्या वेळार ह्या प्रोग्रामांत हांव एका वा दोगा जाणांचें जिणें बरें जालें जाल्यार हे प्रोग्राम आमी करून सार्थक म्हणलें बरें देखून आयच्या ह्या एका एपिसोडाचो उद्देश इतलोच तो ट्राफिकाचे प्रॉब्लेम सगळ्यांक आसा सगळ्यांक आमकां गोत्त आसा देखून पयलें वचून आमी ट्राफीक म्हळ्यार कितें भायर वेतना आमी कहले रुल्स फॉलो करीचे ट्राफिकान आमी कशें आसाचे आनी कहले रुल्स आमी फॉलो करीचे म्हणल्यार दयाकरन सबार इन्फॉर्मेशन गुगल केल्यार मेळटा व्हिडियोज अवेलेबल आसा तशेंच सबार रुल्साचे बूक आसात देखून पयलें वचून ट्राफीक रूल समजून खाण घेया आनी आमी मार्गार कशें बिहेव करीचें म्हणून समजून खाण घेया आनी हे आमच्या भुरग्यांक आमी ल्हानपणांत शिकोवंक सुरू करया आनी एखाद्या वेळार खंयचे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटांतले प्रिंसिपल्स प्लेक्चरां कोणीय पळयतात जाल्यार दयाकन तुमच्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांत ओलो एक कोर्स जाल्यार एटलिस्ट एक अवेरनेस आमच्या स्टुडंटांक ल्हानपणांत दिवन आमची एक समाज बरी करया म्हणून ह्या मुखांत हांव उलो दिवंक कशें येता तर मॅक्सिम बाब परत हे पावटी देव बरें करूं तुमच्या बिझी शेड्युलामध्ये तुम्ही हांगासर येवन आमच्या प्रेक्षकांक हो एक एपिसोड दिवचे बाग आमकां मेळना तशेंच तुमी केल्ली समाज सेवा कितेंच प्रतिफळ मेळनासतना कित्याक तुमी करच्या सेवेक सांबाळ जावन खाली डिपार्टमेंटांतून मेळना जाल्यार तुमच्या एका बऱ्या मनान समाजीक बरें जायचें म्हणल्या उद्देशान तुमी हें काम करनासत तर मुखार हें वचोन दी तुमच्या तावन आणखी चड न्ही लोकांक तुमची सेवा मेळोवन दी म्हणून हांव आशेता ह्या पुणशेंतल्यान आमी आसाव देखून तुमच्या मुखल्या जिविता बरें मागता आसतना सर्वेस्पोर देव तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी तुमकां बळ भलायकी मेळोवन दी तुमी आशिल्ले मागल्ले सर्व तुमकां मेळोवन तुमचें जिवीत नंदन जावन दी म्हणून सर्व आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन तुमकां हांव मागता तुमकांय देव बरें करूं येस तर विक्षकांनो हो एपिसोड तुमकां बरो जालो जाल्यार आयचो हो एपिसोड जाता तितलो तुमच्या फ्रेंड्सां मदें शेअर करा आनी तांकां सांगा पळोवंक कित्याक म्हणून सांगल्यार एखाद्या वेळार तुमकां भायर बसून शिकोवंक तुमकां जायना वा ट्राफिकाचे रुल्स केन्ना फॉलो करचे तुमकां गोत्त ना जाल्यार आयच्या व्हिडिओंत हें पुरो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आसा देखून जाता तितलो लोकांक सांगाता हो एक एपिसोड तुमी जाता तितलो वांटून घेया आनीक हाचेतून बरेंपण जोड काण घेया येवच्या हप्त्यांत परत पोवटी नव्या सैऱ्या संगत हांगासर वाचतली आणखी थोडे बरे विशय आमी हांगासर हाडूंक प्रयत्न करनंत आसाव मुखार आमी हाडून येतले तेवळ पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल कॅफे दयाकर आमच्या कार्मेल किरण चॅनलाक शेअर करा सबस्क्राईब करा तशेंच तुमकां कतें बरें लागलें आनी कशें आमी बरें करयेत आनी कोणाक खापयत म्हणलें कॉमेंट्सांनी बरोवन आमकां तिळसिया परत मेळटा वरेग समेस्तांक देव बरें करूं.